जीसु मोघाड़ा आराधन तुका जीसु दयाड़ा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसुवो नारा आराधन तुका जीसु मोघाड़ा जीसु मोघाड़ा आराधन तुका जीसु दयाळा आराधन तुका तुते सागोरा आराधन तुका येसु बोलणारा तुका उड्यारूपातू निपुणासा दैविक तुझो वाटून आसा उड्यारूपातू निपुणासा दैविक तुझो वाटून आसा कृपेन तो आमकां नेटून आसा तुमी सांगा तुझो दिवून आसा कृपेन तू आमकां नेटून आसा दैवी सांगा तुझो दिवून आसा जीसु मोघाड़ा आराधन तुका जीसु दयाळा आराधन तुका तुते सागोरा आराधन तुका येसु बोलणारा आराधन तुका स्वादीक जेजू तू आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो स्वादीक जेजू तू आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो सौम्या जेजू तू गवळे बरो तुमचा आमचे जिणेचो एक सारो सौम्या जेजू तू गवळे बरो तुमचा आमचे जिणेचो एक सारो जीसु मोघाड़ा आराधन तुका जीसु दयाळा आराधन तुका पूर्वे सागोरा आराधन तुका येसु बोलणारा
आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका तुर्पे सागोरा आराधन तुका ये सोडून आराधन तुका Alleluia Jesus Alleluia मोगाचनो आमी सक्रमेंतांत खरेपणी हजर आसच्या प्रसन्न जावन आसच्या जेजू समकार आमी आसाव ताचे मुखार आमी आसाव हो थोडो वेळ जेजूक आमी सांगात देवया ताच्या सांगात आमी रावया जेजूक आमी आमचो सांगात दिवया ताचो सांगात आमी घेवया अनुभव करया आमी आज ताच्या सांगात रावून खरो अनुभव सोडया कित्याक आमी सर्व कश्ट दुखी खंत हुस्को बेजाराय संतोष दिनवासनेची उतरां आमची विनवण्यो हे सगळें घेवन आमी हांगासर आयल्या ह्या सक्रमेंताच्या आराधना वेळार ते जेजूक समर्पया जर म्हज्या तुज्या जिवितान बरेंपण जालां तर जाल्यार ताका अर्गां दिवया जर म्हाका बरेंपण गरज आसा तर जाल्यार ताच्या पांयांतळी समर्पया उंड्या रुपी तसो जेजू खरेंपणी हांगासर हाजीर आसा भक्तीपणान ह्या विधींत आमी सर्व भाग घेवया ए देवा आटापूंक नजो जाल्ल्या मोगाच्या सागोरा तूं तुजी अपरिमीत महिमा ह्या उंड्या रुपी लिपोवन आमचे संगीची येताय हांव तुका मोगान भेट दिता सरकार संता भक्तांक तुज्या मोगाचो सहवास दादोशी करता तशेंच म्हाकाय म्हज्या आत्म्याक सुशेग दिवचो तुजो सहवास गरज आसा संवसारी राटावळी मध्ये मग्न जावन तुजें हाजीरपण हांवें विसरनाशें म्हाका तूं जागय तुजे थंय म्हजो मोग निवोवंक सोडिनाका तुजे मुखार लांब वेळ करसूंक म्हाका तूं उर्बा दी जेजू हो भोव पवित्र सक्रमेंत म्हाका अदीक मोगाचो जावं हांवें सदांच तुजो मोग केल्लो जाल्यार सदांच हांव तुका मानवल्लो जाल्यार जेजू तूं ही म्हजी आशा बागय हांव ह्या संवसारांत जियेता वरेग तुज्या मोगान अदीक अदीक भोगचो अवकाश म्हाका आसा जेजू खरेंच तुजो मोग करून जियोवची वर्ती आशा म्हाका आसा तुंच म्हजो मोग म्हजें दिर्वें म्हजें बरेंपण म्हजें सर्वस्व म्हज्या जेजू तुजो मोग करूंक म्हाका तूं कुमोग कर तुजो मोग म्हज्या पेल्यांतय पळोवंक म्हाका उर्बा दी म्हाका स्वस्नीक व्यक्ती कर म्हाका मनशापणान जियोवचो एक व्यक्ती कर मीत मेर नासतना आमचो मोग करच्या जेजू आमचे संगत रावच्याक तुवें उंड्याचें रूप घेतलें तुजी ल्हानविकाय विशेष तुज्या मोगाक ती ताळ पडटा म्हजो मोग सोडून घेवच्या खातीर म्हजो मोग जोडून घेवच्या खातीर
म्हजो मोग अनुभव करचे खातीर तुवें जगते उपाय घेतले देखून म्हाका तृप्ती करूंक आशेवच्या प्रासड म्हज्योच कुशालयो सोदच्या प्रासड म्हज्याच फायद्या प्रासड हांव तुजो मोग करतां तुजो मोग म्हज्या पेल्या थंय परजे थंय हांव पळयतां म्हज्या देवा तुका मानवोनचो आनी मानवोन जियोनचो जावं दी म्हजी दादोसकाय अर्गां तुका जेजू होकळां तुका जेजू स्तुती तुका जेजू सर्व आमी बसया मुगाळ बाबांनी भयणीनो थोडो वेळ आमी ह्या सक्रामेंतां मुखार करसूंच्याक आमी आयल्या आमकांच आमी ते देवाक समर्पण दिल्ले वरवीं ह्या संवसारांत जियेत आसतना हांव कित्याक जियेता म्हणलें स्पश्ट जाता हर एकल्यांक आमकां देवान एक मिसांव ताचें जारी करचे खातीर ह्या संवसारीत धाडलेलें आसा त्या खातीर त्या देवाची आमी खरी वळख करून घेवया आमी हर एकली परस जाय एका रितीन एम्माउसाच्या वाटेर आसल्या त्या दोगशी सांपरी पूण आज आव्हानी तूं ह्या देव तेंपलांत थोडो वेळ करशीत आसतना आमकांच आमी विचारया देवाक ह्या त्रिंदादीक म्हजी वळख आसा पूण म्हाका तांची वळख कितली आसा म्हाका त्या देवाची वळख कितली आसा म्हाका त्या जेजूची वळख कितली आसा ही चिंता मतीन दवरन ह्या आराधनांत मुखेल सरया कीर्तन 34:34 वाक्य 27 17 अशें म्हणटा नितीवंत मनशां उलो मारतात सर्वेस्पर ताचें आयकता सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता मुगाळ भावांनी भयणीनो पावसले दीस आराम जाल्यात जायते बिरांत आमचे थंय आसूंक पुरो खरेंपणी आमी हांगासर तो थोडो वेळ करशीत आसतना देव निवारता देव आमकां राखता सांबाळता कित्याक आमी ताची परजा आमी ताची भुरगीं कित्याक जो पावलान सांगले प्रमाणे ताणें आमकां जेजू क्रिस्ताच्या मोले रक्तान विकती घेतल्या त्या पासून आमी ताची परजा आमी ताची भुरगीं त्या खातीर आमी ताचे थंय होंदून रावोंक जाय न्हय ताणें रचलेल्या संवसाराचेर आमी ताचे थंय चिडकोन रावोंक जाय न्हय आमच्या आस्त बदकाचेर आमी ताची म्हणून आमी वळखोंक जाय कित्याक संवसार असलें समाधान दिवंक शकना तर हो वेळ करशीत आसतना त्या देवाक अर्गां आमी दिवया त्या देवाक आमकां ताणें ताची करून घेतल्या खातीर आमी अर्गां दिवया ताणें राखलां सांबाळलां तो आमकां आशिर्वाद दिता त्या खातीर द्वितीनेयां पुस्तक अध्याय 33 वाक्य 3 अशें म्हणटा तूं तुज्या लोकांचो मोग करताय सर भाग्यवंत आसात तुज्या हातांत तूं तुज्या लोकांचो मोग करताय सर भाग्यवंत आसात तुज्या हातांत ते तुज्या पांयां पडले जेन्ना तूं आज्ञा दिताय तेन्ना हर एकलो उरतलो आमी हांगासर दिंबेर आसां बसोन आसां आमी आराधन करता पाटी वता आसतना ती दादोसकाय आमकां अनुभव करूंक जाय जे जेजू सरशीं कोण व्यक्ती आयिल्ले जे कोण जेजू सरशीं अनुभव जोडच्या भवार्थ जोडच्याक पिडागून जावं आशेवन आयिल्ले जेजून तांकां कितें म्हळें दिंबेर पडा हात उबारा सांगूंक ना तुज्या भवार्थान तुका बरो केलो तुजी पदकां बगसल्यांत उठ आनी चल तुजी पदकां बगसल्ल्यान तुज्या भवार्थान तुका बरो केलो उठ आनी चल कित्याक जेजून सांगलें जेजूक तांची वळख आसली तांचे थंय ताणें भवार्थ पार्क केल्लो दिंबेर आसच्या ह्या सक्रामेंता मुखार आसच्या आमा सर्वांचो भवार्थ जेजू पार्किता जेजू पार्किता आनी जेजू पार्क म्हणटा तुज्या भवार्थान तुका बरो केला तुजी पदकां बगसल्या उठ आनी चल आनी हांगासर आराधन आनी मीस भेटोवन पाटी वयता आसतना
हो अनुभव म्हाका आनी तुका जावंक जाय हो अनुभव घेतले वरवीं जेजू खरेंपणी म्हजे लागीं उलयलो म्हणलो अनुभव म्हाका आनी तुका जावंक जाय मोगाळ बाबान आनी भयणीनो त्या पासत हो दीस आमी करसुया पवित्र सक्रामेंतान हजर आसच्या आमच्या मोगाळ जेजू हे आशा दाखोवन आमी हांगासर आयल्या आमच्या भावार्थाक तेगीत तुजो प्रतिफळ म्हणून निर्मिनाका बगार तुजें उदारपण आमचें थंय खंयसय आनी त्या उदारपणान आमी तुजे थंय जियोवच्याक आमकां कुमोग कर ही मिनोन्यो सोम्या मुखार दवरनो गव्यां गीत भिये नाका म्हज्या बळा आसाय तो म्हज्या पांयां तळा Pansonku 114 Nura 14 आसाय तू मोच्या पायांत तळा येनाका मोच्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांत तळा मुखार तुझं धरून म्हजो पांय दिता तुका मोसो सांगा मुखार तुझं धरून म्हजो पांय दिता तुका मोसो सांगा भिनाका मोच्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांत तळा तुका दिसताना तुका भोगताना तुका दिसताना तुका भोगताना एक सुरू आसून कोणूच नसताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना किदीस संसोना किदीस संसोना किदीस संसोना किदीस संसोना भिनाका मोच्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांत तळा भिनाका मोच्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांत तळा पीडा तुका येताना कष्ट तुका दोस्ताना पीडा तुका येताना कष्ट तुका दोस्ताना निराश जाऊन भरवसो संतार पातेनी सुकून सर्व
केदीस संसोना केदीस संसोना केदीस संसोना केदीस संसोना मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायांतळा नाका मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायांतळा हर घडी म्हज्या जिवितांत तो म्हजो सांगात दिता दुस्मान म्हाका केणटाना म्हज्या जिवितांत निराशे हांव जाताना सैतान नाडटाना म्हज्या जिवितांत तवळ तवळ थंड येताना जेजू म्हजे सवय आसा कित्याक तोय ताळणे ताकाय ताळणे हा येल्ले पूण तो जाणण्यांचेर सैत व्हरता त्या खातीर ता जैत वेल्लो जेजू आमचेर जैत व्हरोंक शकता दुस्मानं तेंताना सैतान लाडताना दुस्मानं तेंताना सैतान लाडताना पातात पडून काळी सताना नाली साई भोगून लस दिसताना केदीस संसोना केदीस संसोना केदीस संसोना केदीस संसोना नाका मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायांतळा नाका मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायांतळा मुखार तू सोडून दर म्हजो दिता तुका मासो सांगा मुखार तू सोडून दर म्हजो दिता तुका मासो सांगा मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायांतळा नाका मोजा बाळा आसाय तू मोजा पायांतळा म्हळ्यार जेजेका गितां मारिफात जेजूची बसावणी आमी आयकली खंयच्या संदर्भार तो आमकां राखता खंयच्या संदर्भार तो आमकां सांबाळता हें सगळें आमी जाणा जाल्या तो त्या खातीर जेजून म्हणलें ताचे सरशें आयिल्ल्या तुज्या बाबार्थान तुका बरो केलो तुजी पदकां बक्षल्यान उठ आनी चल आयच्या गितांत आमी गायलें तूं मुखार तूं सर धरून म्हजो हात तुजे सांगाता आसता म्हजो बळवंत हात त्या देखून देवाकर गां दिवया एक घडी आमची दिश्ट ह्या सक्रामेंताचेर कोंसोवया आनी ताची सगळी जिणी आमच्या दोळ्या मुखार हाडया जेजूची जिणी कसली जावन आसली आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा आमी पवित्र पुस्तकाची वारेस्तारां आमच्या हर एकल्याच्या घरा पवित्र पुस्तक आसा तो आमी वाचला सदांय नंतर जाल्यार
मिसा वेळार ताची जिणी आमी आयकल्या आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा गलिलेयांत सुरू जाल्लें जिवीत ताचें कल्वार पर्वतार अखेर जालें सगळें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडया तो देव मनशा रूप घेवन आयलो अंकुआर मरीचे उदारीत ताणें गर्दनाच्या गोट्यांत तो जल्मलो केवल 33 वर्सां प्राय ह्या संवसारींत ताणें जियोवन बरें करीत आयलो ताचो वेळ पेल्या खातीर खर्चिलो मागण्यांन खर्चिलो पेल्याचे सेवेन खर्चिलो पूण ताका मेळ्ळलो कुरो कुर्साचे मरण कोणा पासत मनशा कुळा पासत मनशा कुळाच्या पातकां पासत संवसाराच्या वडण्योक लबदोन रावुल्ल्या चिटकोन रावुल्ल्या परचे पासत ज्या सम्याक आमी वंदन करया मोगाळ भावान आनी भयणीनो तुमची जबाब आमी तुका वंदन करता 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 देवा बापान बसयल्ल्या तारोका आमी तुका वंदन करता प्रवाद्यांनी तुजे येणे सांगून दिल्ल्या सडवंदरा आमी तुका वंदन करता हांव कोरीचे कुशी गर्भ संभवल्या देवपुता आमी तुका वंदन करता देवदूतांच्या गायनामध्ये या संसारी आयिल्ल्या जेजू आमी तुका वंदन करता नजरेतंतल्या भगवंत कुटुंबांतल्या कर्या सांद्या आमी तुका वंदन करता नजरेतल्या भगवंत कुटुंबांतल्या पवित्र सांद्या आमी तुका वंदन करता नजरेतंतले कुटुंब भगवंत केल्ल्या जेजू आमी तुका वंदन करता आमचे पासून कुर्साचे मरण स्वीकार केल्ल्या जेजू आमी तुका वंदन करता आमच्या उण्यापण्या पासून भरती करूंक आयिल्ल्या जेजू आमी तुका वंदन करता कुर्सार तावन आमचे पातक धुवन काडिल्ल्या जेजू आमी तुका वंदन करता कुर्साचेर रगत वारोवन आमकां विकती घेतिल्ल्या जेजू आमी तुका वंदन करता पवित्र स्नाना वरवीं देवाची भुरगीं केल्ल्या जेजू आमी तुका वंदन म्हाका करता क्रिस्त म्हणून विंचून काडलेल्या जेजू आमी तुका वंदन करता तुमचे उले कुर्सियात हो जेजू म्हजो आनी तुजो हो जेजू सगळ्या संवसाराचो मान पावस जाल्ल्या सम्या तुका आमी तुका वंदन करता सगळ्या बसयल्ल्या परचेक सोडून दिल्ल्या आमी तुका वंदन करता आमकां पातके मनशां तुजे सशी आपोवन व्हरच्या आमी तुका वंदन करता हर एक दीस आमकां राखता आनी सांबाळच्या देवा आमी तुका वंदन करता हर एक दिसा आमकां दिसपरत्या ग्रासा मुखांत पोसच्या देवा आमी तुका वंदन करता आमकां संतोष आनी समाधान दिवच्या देवा आमी तुका वंदन करता तुज्या धर्मशास्त्रा मुखांत आमकां जिविताची वाड दाखयलेल्या आमी तुका वंदन करता जायते उले आमचे थंय आसात तो आमकां सांगात दिता आमचे सवय आसा ताणें आमची वळख धरल्या आमकां सांबाळला जर आमी आमच्या घरांत हांवन हितून हांगासर जोगासायेन भिरांती विने आयल्या हांव तर जाल्यार ती ताची कृपा जायत्या लोकांक येवंक म्हण आसलें पूण येवंक जावना जायत्या लोकांनी कालच्या दिसा निर्धार केल्लो जावंक पुरो पगार दीस उजवाडचो पळोवंक जायत्या लोकांक फावो जावना पूण म्हाका आनी तुका फावो जाला आमी हर एक मेठांनी त्या देवाक अर्गां दिवंक फावो वंदन करूंक फावो कित्याक आमी ताच्या हिंडाच्यो शेळयो तो आमचो गवळी आमी ताच्या हिंडाच्यो शेळयो त्या गवळ्याक वंदन करया आनी गव्या गीत एक स्तुती गीत वंदन करून उबे रव्या 586 86 86 पेज नंबर या सुर मेळूया एक सावन गाऊया जेसूचे मधुर नाव
जिसूचे मधुर नाम. या सर मिळूया, या सर मिळूया, एक साबण गाऊया. जिसूचे मधुर नाम, जिसूचे मधुर नाम. Sobita, Povita, Jesu te tujhe na. Sobita, Povita, Jesu te tujhe na. Sobita, Povita, Jesu te tujhe na. Ye asar miluya, एक साबण गाऊया. जिसूचे मधुर नाम, जिसूचे मधुर नाम, जिसूचे मधुर नाम, जिसूचे मधुर नाम. Karzansa, Monansa, Jesu te tujhe na. Karzansa, Monansa, Jesu te tujhe na. Karzansa, Monansa, Jesu te tujhe na. Ye asar miluya, एक साबण गाऊया. जिसूचे मधुर नाम, जिसूचे मधुर नाम, जिसूचे मधुर नाम, जिसूचे मधुर नाम. Sukanha, dukansa, ubata ko tujhe na. Sukansa, dukansa, ubata ko tujhe na. Sukansa, dukansa, ubata ko tujhe na. Ye asar miluya, एक साबण गाऊया. जिसूचे मधुर नाम, जिसूचे मधुर नाम, जिसूचे मधुर नाम, जिसूचे मधुर नाम. हर एका उश्वासा उगारता हूँ तुझे नाम. हर एका उश्वासा उगारता हूँ तुझे नाम. हर एका उश्वासा उगारता हूँ तुझे नाम. ये असर मिळूया, एक साबण गाऊया. जिसूचे मधुर नाम, जिसूचे मधुर नाम, जिसूचे मधुर नाम, जिसूचे मधुर नाम. सगळ्यांनी गावंगा गाजोंदी तुझे नाम. सगळ्यांनी गाजोंगा गाजोंदी तुझे नाम. सगळ्यांनी गावंगाव गाजोंदी तुझे नाम. हे असर मिळूया, एक साबण गाऊया. जिसूचे मधुर नाम, जिसूचे मधुर नाम,
जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Obrigado tuga Semyan Jesus. Obrigado tuga Semyan Jesus. Obrigado tuga Semyan Jesus. Stuti tuga Semyan Jesus. Stuti tuga Semyan Jesus. Aradan tuga Semyan Jesus. Aradan tuga Semyan Jesus. Vandan tuga Semyan Jesus. Vandan tuga Obrigado tuga Semyan Jesus. Obrigado tuga Stuti tuga Semyan Jesus. Stuti tuga Semyan Jesus. Vanditam tuga Semyan Jesus. Vanditam tuga Semyan Jesus. Namaskar tuga Semyan Jesus. Namaskar tuga Semyan Jesus. तुका सम्यान जेसु वतन तुका सम्यान जेसु महिमा तुका सम्यान जेसु हालेलुया 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 जेसु तुका मैं अर्घ देता हूं हमका तो पाव हमका तो राख हमका तो संभाल हमका तो फोकस हमका तो राख हमका तो तुझ्या पवित्र तुझ्या देणे आणि पर तुझ्या उसवाडा हमका बघू तुझ्या उसवाडा सरची परसा हमका तो तुझ्या कृपेन तुने पै हमका तो सर एक दिवसा सांभाळ त्या पावसांतले गडगड्यांतले जगल्यानंतले वारे वादळांतले हर एकल्यांतले तू राख आणि सांभाळ तू आमचे तुझे राहत असताना आमका तुझा अनुभव जाऊ दे अंगात सर पाठी समकत असताना तुझी ओळख बरं हालेलुया 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 सर्व आम्ही दिंबी घाल्या सर्व आम्ही दिंबी घाल्या जेजू कलवार पर्वतार कुरीस ववन वेता असताना मोगाळ बाबा बहिणीनो 3 पोटी पडलो नाही फकत कुर्साच्या झाडायेन बगार म्हज्या तुझ्या जिविताच्या जडायेन पत्की जिविताच्या जडायेन म्हज्या पत्का वरवीं निरापराधी जेजू कश्टलो त्या जेजू कडेन आमी प्राजीत मागया जैते उणेपण आमचें थंय आसा जैते पोटी हांव आनी तूं संतोष संवसाराच्या संगतीत हांव फुलफिलमेंट करच्या या संपोवन करच्याक आमी आशेता हांव जैते पोटी कश्ट अनवर येता आसतना हर एक दीस आमी जेजू आसा म्हूण वळखता हांव पूण कश्ट येता आसतना सबालां करता हांव जेजूचें अस्तित्व आमी विसरता हांव त्या जेजू लागीं आमी बोगसाने मागया तुमची जाप म्हज्या पत्क्याची काकोळत कर म्हज्या पत्क्याची कागद कर म्हज्या पत्क्याची काकोळत कर म्हज्या पत्क्याची कागद कर म्हजे खातीर गायल्ल्या जेजू म्हज्या पत्क्याची कागद कर म्हजे खातीर कुर्साचें मरण स्विकार केल्ल्या जेजू म्हज्या पत्क्याची कागद कर म्हजे खातीर जरबादांचे मार केल्ल्या जेजू म्हज्या पत्क्याची कागद कर निरापराधी जावन कांट्याच्या मुकुटान विंगलोन कुरव घेतलेल्या जेजू म्हज्या पत्क्याची कागद कर अपमान आणि निंदा बगल्ल्या जेजू म्हज्या पत्क्याची कागद कर म्हज्या पातका खातीर तुज्या तोंडार थिंपेची कथांक घेतल्या जेजू म्हज्या पत्क्याची कागद कर चिपायांत थापडांक गेल्ल्या जेजू म्हज्या पत्क्याची कागद कर म्हज्या पथकांत हांव पयस सरोंक आळसाय केल्ल्या खातीर कर कश्ट येता आसतना शीन उसारल्या खातीर म्हज्या पत्क्याची कागद कर हांव म्हज्या पेल्या कडेन मोगान जियोंक फाटीं सरल्या खातीर म्हज्या पत्क्याची कागद कर तुमचे उले कुर्सियात जायते फाटी हांव सलवलां त्या जेजूक म्हजो कन्न घेवच्याक सपारपोटी मागण्यात नेगार केल्ल्या तवळू म्हज्या पालख्याची काकुळत कर तुजे थंय चड आनी चड आकर्शीत जायन नातलेल्या खातीर म्हज्या पालख्याची काकुळत कर अस्कत म्हूण भोगता आसतना म्हज्या पालख्याची काकुळत कर दुस्माना भोगसूंक जायते पोटी त्रास भोगतना म्हज्या पालख्याची काकुळत कर
कुर्स चिंपोइन समखल्ल्या जेजू म्हज्या पत्क्याची काकूत आमचे खातीर रगत वरयलेल्या जेजू म्हज्या पत्क्याची काकूत कुर्सा तावन सर्वांक बक्षाने दिल्ल्या जेजू म्हज्या पत्क्याची काकूत निरापराधी तरी अपराधी जाल्ल्या जेजू म्हज्या पदकां खातीर किरकोळ जाल्ल्या जेजू म्हज्या पत्क्याची काकूत कुर्साच्या मरणा पर्यंत कालतो जाल्ल्या जेजू बरें कर वेताना वायट बगोवंक मेळलेल्या तुका जेजू सगळे कश्ट संकश्ट कोणा खातीर म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर हे बॉक्सान आमी सोडया एका गिता मारिफात Jabukan Pansonko Nora Nalvatta 141 page. सर्व आमी बसया आनी बॉक्साने जन घेवया Muchikar Deva Pakurti Sotu Saku Aprad Muchidun Kati Tarmakak Hima Prasad Davoka Kakut Muchikar Deva Kakurti sotu sago Aprat muchedun kadi talmakak Hima prasad davoka स्थानी कलत्या कासाच्या सौम्या तू तिरस्कार करिना पोंबल्यो अर्पणा तुका मानवाना तुका सायकाल ते काळी दुखी स्थानी कलत्या काळजाच्या सौम्या तू तिरस्कार करिना हो बलियो अर्पणा तुका मानवाना तुका सायकाल ते काळी काकूत मुचिकर देवा काकुळती सोतू सागो अपराध मुचेदून काढणी तळमाकाक हिमा प्रासड धवोक मोरणांतो माका निवादेवा जी तुझी निद्रा सैतली उगड मुझे बोट परत ये सर्वे स्पोरा निरंतर ते स्तुति गावली मोरणांतो माका निवादेवा जी तुझी निद्रा सैतली उगड मुझे बोट परत ये सर्वे स्पोरा निरंतर ते स्तुति गावली काकुल मुचिकर देवा काकुल की सोतू सागो अपराध मुचेदून काढणी तळमाकाक हिमा प्रासद धवोक
एक निर्मळ काळीज सनी नवो आत्मा मुझे भितर आमचे हात काळजाचेर दवर उल्हासासोनात म्हाका परत आयकून दी सवणेचो संतोष ती सांबाळ परत म्हणया एक निर्मळ काळीज सनी नवो आत्मा मुझे भितर उल्हासासोनात म्हाका परत आयकून दी सवणेचो संतोष ती सांबाळ ताकूत म्हजी कर देवा ताकूती सोतो सादू अपराध मुझे दूर काटनी दर मागा हिमा प्रासद हिमा प्रासद मोगाळ भवन आणि बहिणीनो देवाचे उतर आम्ही ऐकूंक ऐतीन सव्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय येचे कृपा आमी सोडया तो पवित्र आत्मो आमचे थंय आयिल्ले वरवीं तें देवाचें उतर समजूंक नियाळूंक आमकां बरें लागतलें ताचे थावन कित्याक हांव तुमकां एक मजत धाडटलो आनी तो सगळें तुमच्या उगडासा हाडटलो जेजूची सिसांक दिल्लीं उतरां आज म्हाका आनी तुका लागू जाता तस मजतदार म्हज्या आनी तुज्या काळजांत येवं दी म्हजे थंय वस्ती करून दी कश्टाकांत आसा तर जाल्यार हें देवाचें उतर वाचता आसतना म्हजी जीण हळवायेची जावं दी तूं जेजू त्या पवित्र आत्म्या धाडटा आसतना आमी कृपा ताचे थावन मागून घेवया कित्याक ताणें ताच्या सारक्या आनी स्वरुपायचो रसला आसता तो आमचें स्वरूप विद्रूप जावंक सोडिना तो आमकां राखता सांबाळटा हिंत मोतीन दवरन पवित्र आत्म्याचें गीत गावन आमी देवाचें उतर वाचच्याक आयतीन सव्या सगळीं आमी उबे रावया 596 पवित्र म्हाका तूं साय सांगात म्हणया पवित्र साय म्हाका तूं साय पवित्र साय म्हाका तूं साय पवित्र तुझ्या बोळा तुसो सांगा आशिता तुझे सशी हांव येता सांगा हांव आशिता तुझे सशी हांव येता तुझी बळी देवी मागता दिता वैकुंठात येता तुझी बळी देवी मागता वैकुंठात येता पवित्र साय म्हाका तूं साय पवित्र तुझ्या बोळा
उंच्या बरी तू येताय काळजामुच्या दोरीताय उंच्या बरी तू येताय काळजामुच्या दोरीताय नव्या जिवितांत मरता वाससेना पयस करता नव्या जिवितांत मरता वाससेना पयस करता पवित्र साय माता तू साय तुझ्या बोलाने पवित्र साय माता तू साय सर्वेस्वर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो लोकांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या आणि त्याच दिसा तांचे मदले दोग जण जेरुसलेमांत 7 मैलां पयस असलेल्या एम्माऊस नावाचे हळ्ळेक पयन कनवेताले घडल्या सरसंगती विशांत एकामेका उलयत असले अशें सांगता उलयत आनी चर्चा कनवेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना तांचे दोळे बांदल्ले बरे जाल्ले जेजून तांकां विचारलें तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशांत उलोवन तर्क करीत आसात तो वळते थंयच रावले तांची तोंडां बावुरलीं तांचे पैकी एकलो क्लेयोफस नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परकी कितें ह्या दिसांनी थंय घडल्यो संगती तूं नेनाय जेजून विचारलें कसल्यो संगती तांणी जाप दिली जेजू नाजरेना विशांतलो तो देवा आनी मनशां मुखार उतरोवन आनी कर्णेन आनी बळिश्ट जेजू विशांतलो तो देवा आनी मनशां मुखार उतरान आनी कर्णेन आनी बळिश्ट प्रवादी आसलो आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्मान दिवच्याक धरून दिलो आनी ताका कुरसायलो पूण इस्रायल परचेक सोडवून हाडटलो तो होस म्हूण आमी परवसोन आसल्या इतलेंच न्हय आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकोतूंक केलें त्यो उजवाडच्या हातीन समाधी सरशीं गेल्ल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हणून सांगला म्हणाल्यो देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सरशीं गेले आनी स्त्रियांनी सांगले बरीच तांकां मेळ्ळें पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना तो वळू जेजून तांकां सांगलें तुमी कांयच समजनी नातले प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सत म्हणूंक कितले फाटीं तुमी क्रिस्तान आपले महिमेवंत रिक्षा आदी हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय उपरांत म्हजे तावन सुरू करन सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशांत बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें उलयत वेतां तांकां वचूंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें केलें पूण ताका तांणी परतून म्हळें आमचे सांगाता राव
आमचे सांगाता रावो. आतां सांज जाली आनी गडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे सांगाता रावोंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्यां मुकलो नापयस जालो. तो एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेडताले न्हय. तेच घडये उठोवन ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले. थंय 11 जण आनी तांचे सवय हेर सांगात जमोच जाले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी कोरोस जिवान जाला, सिमांक तो दिश्टी पडला. तो वळ वाटेर आपणा घडल्या संगते विशांत आनी उंडो मोडतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाची उतर हे वखणी तुका क्रिस्त. जेजू ख्रिस्त थंय मुगाळ भावानो आनी भयणीनो, जेजूक म्हजी वळख आसा खरें, पूण म्हाका जेजूची वळख आसा गे. जेजूक म्हजी वळख आसा खरें, पूण म्हाका जेजूची वळख आसा गे. मोती उदिवचे एक सवाल, म्हाका जेजूची वळख आसल्यान कितें फायदो? तो म्हाका राखता सांबाळटा म्हण हांव जाणा, पूण म्हाका ताची खरी वळख जाय गे. एक घडीत तुमचे मुखार दवरचें तर जाल्यार षण्मुगम इंदू म्हणली सले अमेरिकांत वस्ती करताली. भारतीय मुळाची अमेरिकांत वस्ती करताले. आवय बापायनी ताका एक धर्म विंचून करच्याक आडवरलेलें, एक नास्तिकपणाची जिवीत तें जियेतालें. पूण ह्या चलयेक समाधान नातलें. ताका खंयचो म्हूण एक धर्म विंचून काडची म्हूण आशा आसली, पूण कुटुंबाच्या बळान ताका तें साध्य जायनातलें. संवसारी जिणी तें जियेता. ह्या आवय बापायच्या वत्तडाक लागून, ह्या कुटुंबाच्या वत्तडाक लागून नालिसायेक वळख जाता, पिडेक बलीस जाता, देदेस्पर जाता, मानसीक पिडेक वळख जाता, वखदां घेता. आनी हाचे सांगता सर धर्माचे पवित्र पुस्तक ते वाचूंक सुरू करता. बुद्धिजम, हिंदुइजम, सिक्कीम हे सगळे वाचूंक सुरू करता आसतना पवित्र पुस्तक कितें वाचता, पिशें पडून म्हणून बघता. कितें संवसाराक अडचण रावल्लें तें चेडूं कितें करचें म्हूण कळनासतना पवित्र पुस्तकांत आसलें सज जाता गे. खंडीत जावंक जायना म्हणलें तें चिंतप ताच्या मतींत उदें येता आनी निमाणें जीवघात करच्याक गळपास घेता. देवाक ताची वळख आसली. कोणगी एकलो पळयता ताका ताणें जीवघात करता आसतना कोणींग एकल्यान पळयलें, थंय सुटोवन ताका आस्पत्रे व्हेलें. आस्पत्रेंत पूर चॅकअप जाता आसतना डॉक्टरान निमाणी झडती करून सोडली. कळजा उडी रावल्या, स्वास मात्र आसा. जे कोणाक ते कुटुंबा भेटोवंक आसा तर जाल्यार तांकां आपोवयेत. पूण शुश्रूषा घेवची एक धर्म बायन तिच्या कानां वचून पुसपुसता, हांव जावन आसा सत, वाट, जिवीत. ही सोम्याची उतरां हाचेर तूं पातये. हिंस उतरां तवळ तवळ अर्ध्या घंट्या म्हणल्या परी एवढं वचून हिंस उतरां ती धर्म बायन ताच्या कानांत पुसपुसता. ते अजाप थंयसर करता. तो स्वास कळजा उडी आराम जाता, कळजा उडी आराम जाता. सगळं विस्मेत पावतात, विस्मेत पावतात आनी निमाणें तें भुरगें हुशार जाता, ती चली हुशार जाता, डिस्चार्ज जाता. डिस्चार्ज जावन पयलें तें इगर्जेक भेट दिता, देव तेंपलाक वेता, देवाक अर्गां दिता. उपरांत तें क्रिस्तांव जाता. ते एकले मात्र क्रिस्तांव न्हय, सगळीं ताचे आवय बापूय सगळें कुटुंब क्रिस्तांवपणां वेंग मारतात. अमेरिकांत
सुमार 80 वर्सां पयलें जाल्लें घडीत आनी हे घडीत कशें साध्य जाल्लें देवाची वळख ताणें धरली हांव जावन आसा सत वाट जिवीत ती चली एक एम्माउसाच्या वाटेर आसल्या त्या शिसां बरें कितें कळीत ना जेजूची वळख खरेपणी धरूंक तें सकलें ना कंगाल जाल्लें खंतीन भरलेलें जेजू ताचे थंय आसा तर जाल्यार ते एका वाटेर अर्दे रावुल्ले बरे जशें शीस जेजू तांचे थंय येता आसतना ते रावले त्याच प्रमाणे थंय रावलें स्विकार करूंक ताचे कश्ट ताचे जिणी स्विकार करूंक तें सकलें ना फुडें वता मागीर उपरांत ताका नवो जीव लभता आनी ताचे उपरांत तें खरें क्रिस्तांव जाता सगळें कुटुंब क्रिस्तांव जाता मोगाळ भवन आनी भयणीनो तर जेजूची वळख धरच्याक आमी आमच्या भावा भावंडां मदें वळख धरता आसतना आमी कशी वळख धरता जे एक आमी विचारता वळख नातल्या सांगात आमी कोणीय वचना या धाडूंक की धाडिना परकी म्हूण शेवट आमी धाडिना कित्याक धाडिना आमकां एका तरेचें भें आसता तेच प्रमाणे जर म्हाका जेजूची वळख ना तर जाल्यार हांवें एका तराच्या भियान हांवें जेजू सांगता तो समकोन साध्य घे कळवळचेय न्ही भियेवचेय न्ही देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेर विश्वास दवरा ही सोम्याची उतरां जुवांच्या वांजेलांतली आमी भियाविने चलोवंक जाय कशें हांवें वळख धरची जर एका व्यक्तीची हांव वळख करता तर जाल्यार ती वळख हांव इसारण करता या वाचून करता या कितें आयडेंटिटी कार्ड हांव घेता खंय ऑफिसां वता आसतना फस्ट या टिकेट बूक करूंक वता आसतना इसारचें आयडेंटिटी कार्ड गुर्तची कितें गुर्त तुजें थंय आसा तो दाखय आमची अस्मिताय आमकां थंयचे थावन कळटा तर म्हाका आनी तुका जेजूची वळख या देवाची वळख या त्रिंदातीची वळख कळ्योचे तर जाल्यार खंयचें आयडेंटिटी कार्ड पवित्र पुस्तक जावन आसा आयडेंटिटी कार्ड म्हाका आनी तुका म्हज्या जिवितांत ताची वळख करून घेवच्याक दिसाक एक अध्याय हांवें वाचलो तर जाल्यार सुमार 3.5 वर्सांनी सगळो वांजेल बायबल वाचून मुग्ध येता सगळो पवित्र पुस्तक वाचून मुग्ध येता दिसाक 3 अध्याय वाचलो तर जाल्यार एका वर्सान हांव पवित्र पुस्तक वाचून मुग्ध होवंक शकता तें वळखें पत्र आमचें करून घेवया आमच्या हर एकल्याच्या घरा पवित्र पुस्तक आसा थंय खंयच दुबाव ना आसा पवित्र पुस्तक आसा आयोग म्हणून आयल्या उपरांत एक वर्तें मिसावन जालां आनी हर एकल्याच्या घरांनी आसा पूण तो घेतलो पवित्र पुस्तक केवल अल्तारीर मात्र उरला या शोकेजर मात्र उरला ना त्या अल्तारीतान म्हज्या उस्क्यार येता गे म्हणलें सवाल हांवें आनी तुवें विचारूंक जाय तर पवित्र पुस्तक कित्या वाची जाय पयलें देवाची खरी वळख ताचे थावन म्हाका मेळटा देवाची वळख खरी ताचे थावन म्हाका मेळटा देवाची वळख म्हाका कित्याक जाय आनी पवित्र पुस्तक जावन आसा एक दिवो आसले बरे म्हणजे समस्ये या कितेंय कश्टांत आसता आसतना या काळोखांत आसता आसतना दिवो कितें करता उजवाड दिता पूण त्या रुमांत या स्टोरेज रुमांत आसले सगळ्यो वस्तू दाखोवंक शकता की ना पूण म्हाका खंयची वस्त ती दाखोवंक तो दिवाचो उजवाड पावता वय मो म्हाका म्हज्या जिवितांत कितें वस्त जाय ती वस्त म्हाका दाखोवच्या तो दिवो पावता ह्या वाटेंतल्यान चलोन वयता आसतना सगळी वाट पावता पर्यंत म्हाका उजवाड दिना जावंक पुरो बगर म्हजें मुखलें मेट कशें दाखय उजवाडान दोरीचें तें पावता न्हय गे मुखलें मेट कशें दोरीचें तो उजवाड पावता त्याच प्रमाणे पवित्र पुस्तक म्हज्या जिवितांत समस्या आसात आटाविटे आसात दूख आसा खंत आसा म्हणटा आसतना सगळो पवित्र पुस्तक सगळें परिहार दिवंक शकना बगर ते परिहार कशें मुखलें मेट दवरी जाय ते मुखलें मेट हांवें कशें समकोन फुडें वचूंक जाय तें खंडीत वाट दाखोवन दिता सिराकाचें पुस्तक आमी वाचलें तर जाल्यार थंयसर आमकां इश्टाघात कशी करीचे म्हूण सांगून दिलां हजारां मनशां मदें एका व्यक्ती विंचून काड आनी इश्ट करून घे म्हणटा सिराकाचें पुस्तक नंतर जर सांपडना हांव
कितें कश्टांक बली जाता कसो म्हजो इश्टागत आसा सगळें म्हजें जिवीत कशें बांदून हाडी जाय की म्हणलें पवित्र पुस्तक म्हाका दाखोवन दिता हांवें हर एकल्याक सांगचें तुमकां साध्य जाता जाल्यार जानवायचीं 7 पुस्तकां आसात जोग कृत्यान म्हणण्यो उपदेशाक गितांतलें गीत हें पुस्तक तुमी 7 पुस्तक वाचा जायतें लिसांव म्हाका आनी तुका मेळटा आमची मालगडी आमकां सांगतात तुवें तशें कर नजो अशें कर नजो ती उतरां समेत मालगड्यांनी आमकां बुधबाळ सांगचे उतरां समेत ह्या जानवायाच्या पुस्तकांनी आसात मोगाळ भावान आनी भयणीनो आनी असलीं उतरां पवित्र पुस्तक म्हाका दिता आसतना एक उत्तम शिक्षण म्हाका थंयतावन मेळटा आनी असलें देवाचें उतर म्हजे कडेन आसता आसतना हांवें कितें भियोंक जाय असली देवाची वळख हाचे तावन म्हाका मेळटा आसतना हांवें कितें भियोंक जाय आजकाल पवित्र पुस्तक लायब्ररींतल्या बुकांत बरीच एक थंयसर उरला तो हांवें तुवें वाचूंक जायते पटी विणकार केल्लेले आसूं पुरो कश्ट येता आसतना म्हाका कश्टाकांत येता आसतना कोणागेर एका फोन कर न ह्या कोणा कडेन मागोवंक सांगच्या बदलाक हांवेंच तो पवित्र पुस्तक उक्तो कर न कोणीय म्हाका पवित्र पुस्तकांतलीं 2 उतरां मोबायलार वॉट्सॅपार धाडच्या की हांवेंच पवित्र पुस्तक उक्तो कर न तांतलीं उतरां थोडी विंचून काड न ती मोबायलार टायप कर हांव स्टेटस घालचें कितलें बरें आमी जायते फावटी पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां हर एक दिसा म्हणलें स्टेटसार हांव पळयतां तुमी पळयतल्यात पूण ती तांणी कोणायनी बरयल्ली न्ही कोणेंगीय धाडिल्ली कोणाच्या स्टेटांतली स्क्रीनशॉट करची आनी अपलोड करची आनी स्टेटस घालचें दुसरे दिसा विचारलें तर जाल्यार काल कितें घाल्लें म्हणून काल एक देवाचें उतर तुज्या स्टेटसान पळयलें काल तें म्हणून सांगलें ताकाय उडास ना पळयल्या की उडास ना जर हांवच पवित्र पुस्तक वाचून तांतलें एक उतर टायप करना जावं इंग्लिशान जावं कोंकणींत घालून स्टेटस घालता तर जाल्यार भल्या म्हाका एक देवाचें उतर खंडीत उडास आसता कित्याक तें हांवें बरयल्लें हांवें वाचलें हांवें सोदून काडिल्लें तो वळो त्या पवित्र पुस्तकाक त्या देवाच्या उतराक बळ मेळटा सकत मेळटा हांवें जायते फावटी स्टेटसार घालां तुमीय घालां जावंक पुरो पूण एक देवाचें उतर वाचूंक कितली आमकां उडासां उरल्यान कालच्या दिसा एक वॉट्सॅपार हांवें व्हिडियो पळयलो एक व्यक्ती एकाचे तराचे इंटरव्यू घेता मनशा थंय तूं क्रिस्तांव गी तूं मुस्लीम गे म्हणलें आनी त्या व्यक्ती लागीं ताणें सवाल केल्लें तुज्या पवित्र पुस्तकांतलीं 2 उतरां सांग थोड्यांनी सांगल्यान जावंक पुरो जायत्यांनी सांगूंक नात आनी सांगनासतना पूण मुस्लीम म्हणजे थंयसर सांगल्लें आनी थंय हर एकल्या व्यक्ती हांव पळयत आसतना एक व्याक कुरानांतलीं ती सांगतात बाय हार्ट सांगतात आनी इतली लांब ती वाक्य आसा जावन आसा सांगतात बाय हार्ट सांगतात पूण आमचीं भुरगीं तर आमी देवाचें उतर एक म्हणी तांच्या मोतींत रिगाशें करीत जाय आजकाल आमच्या भुरग्यांक A फॉर एप्पल B फॉर बॉल C फॉर कॅट D फॉर डॉग शिकयलें मास्काडान 100 ते मास्काड मीठ घालून लेवंक जायना कांय काम एक मेळत फुडार बांदूंक पूण त्या कामाक आमची बुदवंतकायच जायचे सोडल्यार मास्काड जायचे पूण ना फाल्यां सकाळीं काम गेलें ते दिसभर जाल्लीं भुरगीं खंय वाट सुकली तो वळ परत त्या सारक्या वाटी येचे तर जाल्यार कितें जायचें तें मास्काड जायना ताचें सांगाता तें जायचें गरज आसा ना म्हण सांगना A फॉर एप्पल B फॉर बॉल C फॉर कॅट D फॉर डॉग हें जायचें ताचें सांगाता A फॉर आल्तार B फॉर बेसांव C फॉर कंतार D फॉर देवास्पन हेंय शिकय जाय भुरग्यांक आल्तारी मुखार हाडा बेसांव मागो ल्हान हांव थोडे हांव सेवा दिले ही गरजेंत आसता ल्हान भुरगीं अपुरबायेन सोबीत वस्त्र घालून बेसांव दिया फादर म्हणून बेसांव मागोवंक वेतात तिनस हायस्कुला वचोन दिया PUC वचोन दीत तांकां आवय बापायन सांगचें फादऱ्या बेसांव माग गो ल्हान भुरग्यांक सांगचें म्हणना आजून ती ल्हान कोंडाटे हात मोवाळ हात घेवन येतात थिंत न्हीज जावन बेसांवां ती मागोवंक येतात खुशी जाता पूण व्हड जावंक येता आसतना म्हणजे हें गरज आसा हें अदीक गरज आसा तिसऱ्यान मागणें सुकोवचें नाका एक येजाक
एका वाड्या फेस्ताक नियाळ दिता आसतना अशें म्हणटालो, आमी रोजारीचो तेर्स करता, रोजारीचो तेर्स करता. पवित्र पुस्तकांत ते रोजारीचें कोंत ना जावंक पुरो. त्या रोजारीच्या पवित्र पुस्तकांत ते रोजारीचें कोंत ना जावंक पुरो. बगार पूण त्या कोंतांत सगळो पवित्र पुस्तक आसा. त्या कोंतांत सगळो पवित्र पुस्तक आसा. आमच्या बापा म्हणलें मागणें पवित्र पुस्तकांत ना गे. नमान मरये विजबी हाडलें हें लुकाच्या वांजेलांत ना गे. महिमा बापाक म्हणचें पवित्र पुस्तकांत ना गे. सगळें आसा. मरयेचीं उतरां थंयसर आसात. त्या देखून कोंतांत पवित्र पुस्तक आसा पूण पवित्र पुस्तकांत कोंत ना. एवढाच दवरया. अपुर्बायेचें उतर तें. त्या खातीर आमी तवळ कितें म्हणटा पवित्र पुस्तक हें कोंताचें तेर्स कितें भक्तीपण आसा सगळें पवित्र पुस्तकाचो सारांश. इट इज अ समरी ऑफ रोजरी, इज अ समरी ऑफ होली बायबल. त्या खातीर हांवें कोंताचें भक्तीपण आदारूंक जाय. भगवंत कुर्साची कूर काडची जावन आसा ते सगळे पवित्र पुस्तकाचें सारांश. एक संत कुर्साची कूर काडले तशें हांव भावार्थ उसारतां म्हणजे हांव एक सुवार्थ परगडतां. आनी तिसऱ्यान मोगाळ भावान आनी भयणीनो, हांव आनी तूं पवित्र पुस्तक जावया, शुभ अर्थ जावया. पवित्र पुस्तक घेवन व्हरून शुभ अर्थ परगट करी जाय म्हणून ना. मगर कशें हांवें पवित्र पुस्तक परगट करयेत? म्हज्या जिविता मारिफात, पेल्यांत माया मोगान जियोवच्या मारिफात. जसो तुजो तूं मोग करता तसो पेल्यासोय मोग कर. जशें तूं कितें पेल्यांनी करी जें म्हूण अपेक्षीत आय तें तूं पेल्यांक कर दाखय. ही पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां, मातेवाच्या वांजेलांतलीं, मार्काच्या वांजेलांतलीं उतरां आज आमची करून घेतलीं तर जाल्यार म्हजें जिवीत नंदन जातलें, सुख संतोशाचें समृद्धीचें जातलें. थवळ बेसावां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत वाळटलीं. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या सक्रामेंता मुखार आसा हांव. भुरग्यांक कसलो भावार्थ आमी दिता, भुरग्यांक कसले मिसांव आमी शिकयता, भुरग्यांक खंयच्या वाटेन आमी संकोंक उलो दिता, प्रेरीत करता. हर एकल्यांनी नियाळ करूंक जाय. एम्माउसाच्या वाटेर आसले शीस कशें संतोशान भरले तशें आमी संतोशान समृद्धीन भरत जाय तर जाल्यार ताची वळख आमी धरी जाय. तो आमकां राखता, पस्ता सांबाळटा तें खरें. तो बरवसो आमी आसा. आमी हर एकली बरवसाची यात्रिका, आमी पळयनारी. आमकां हर एकल्यांक तें बेसांव आसा. पूण आमी ताची वळख धरले वरवीं पेल्याक वळख दिवंक जाता. एका व्यक्तीची वळख पेल्याक करून दिजे तर जाल्यार त्या व्यक्तीची वळख पयलें म्हाका आसूंक जाय, पयलें तुका आसूंक जाय. तो वळ मात्र हांवें आनी तुवें वळख आनी एकल्याक दिवयेत. जर जेजूची वळख म्हाका ना, कोण एकलो व्यक्ती तो कोण म्हूण विचारती जाल्यार हांवें कशें ताची वळख करून दिवची? हांवें कशें वळख करून दिवयेत? ती वळख म्हाका खरेपणी शुभ अर्थ परगट करच्याक जायचंय. दोळ्या आमच्या दांक्या, दोळ्या आमच्या दांक्या आमचें मागणें जावन एकच, तुजी वळख म्हाका करच्याक आनी परगडच्याक, हेरांक वळख दिवच्याक म्हाका कृपेन भर देवा. आमेन. सिराकाचें ग्रंथ अध्याय 35-35. जेजूची वळख आसलो व्यक्ती कसो जियेता म्हणलें स्पश्ट रितीन दिसून येता. जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जायतीं बलिदानां भेटयता. जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जायतीं बलिदानां भेटयता. जो अज्ञांक पाळो दिता तो शांती बलयो भेटयता. जो उपकार आटयता तो अन्न बली भेटयता. वायटाक पाठ करता तो सर्वेस्पराक मानवता. अन्यायाक पाठ करता तो प्राजित बली भेटयता. सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका, कित्याक आदेशा काल भेटोवंक जाय त्यो वस्तू ह्यो.
प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता. आनी ताचो स्वादीक परमळ महोन्नत अशी वयर सरता. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्पराक मानवता. असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर. तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेपण दाखयनाका. हास्त्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो पेटोवण्यो कर आनी संतोषान तुजें दशमांश फारीक कर. जशें महोन्नतान तुका दिलां तशें तूंय ताका दी. तुजे थांकी प्रमाणे उदार जा. कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटी दितलो. 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटी दितलो. जेजूची वळख आमकां जाय. देवाची वळख आमकां जाय. कित्याक पयलें प्रामाणीकपणान जियोवच्याक. प्रामाणीकपणान बेसांव जोडच्याक आनी बेसांव दिवच्याक. एक प्रामाणीक व्यक्ती जावन सगळ्यांक प्रेरण दितलो व्यक्ती जावच्याक. शिसाने एम्मावसाच्या हडले पावता आसतना जेजू तूं आमचे सांगाता राव म्हणून परतलें. आज हांव आनी तूं हांगासर तसो सांगात अनुभव करूंक आयल्या. हांव ताची वळख करून घेवच्याक आयल्या. हांव आनी तुंय त्या जेजूक थिंस आमी आशेवया. आमचे संगत राव. आमच्या जिवितांत काळोख येता आसतना जशें शिसांक ताणें सांगात दिल्लो, धैर्य दिल्लें, तसो सांगात आमकांय लाभोवं दी म्हणून मागया. तसो सांगात इतलो स्वादीक जालो की शिसांक सगळें सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. आज आमकां जेजूचो सांगात तसलो स्वादीक अनुभव करूंक फावो जायचें. जेजू तूं म्हज्या जिवितांत खंय वस्ती करताय म्हणलें सवाल आमी विचारया. जेजू आमच्या काळजा ताबर्नाकलांत वस्ती करता. त्या जेजूचो सांगात आमी अनुभव करया. तुमची संवाद जेजू आमचे संगी रावो. जेजू आमचे संगी रावो. जेजू आमचे संगी राव. जेजू तूं आमचे संगी रावो. आमचे संगी राव. मरणांत तावन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू. जेजू तूं आमचे संगी राव. पातकांचेर जैत वेल्ल्या जेजू. जेजू तूं आमचे संगी राव. सर्गीम बापा सरशी सोडून गेल्ल्या जेजू. जेजू तूं आमचे संगी राव. एम्मावसाच्या वाटेर शिसांक दिश्टी पडल्या जेजू. जेजू तूं आमचे संगी राव. पवित्र आत्म्याक बसयल्ल्या जेजू. जेजू तूं आमचे संगी राव. बापाच्या उजव्या बसोन आसच्या जेजू. जेजू तूं आमचे संगी राव. आमचे पासून बापा लागीं विनंती करच्या जेजू. जेजू तूं आमचे संगी राव. आमचो सुमी आनी देव जाल्ल्या जेजू. आमचे संगी राव. बळादीक मागणे शिकयल्ल्या जेजू. जेजू तूं आमचे संगी आमी राव. ताळणेन पडताना, जेजू तूं आमचे संगी आमी राव. कश्टांत आसतना, जेजू तूं आमचे संगी राव. आमी आमचो कृशी वावर करताना, जेजू तूं आमचे संगी राव. आमच्या काजारी जिवितांत खरेपणी मोगान जियेताना, जेजू तूं आमचे संगी राव. आमच्या काजारी जिवितांत फूट येताना, जेजू तूं आमचे संगी राव. आमच्या कुटुंबा जिवितांत
कष्ट बघताना जेजू तू आमचे संगी राव आमचे जिवीतच एक निराश मन बघताना जेजू तू आमचे संगी राव जायत्या आकांता वेळार जेजूचो सांगात आमकां जाय जाय आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तां संगी जेजू तू आमचे संगी राव या पावसा दिसांनी वारें वादळ गडगडो जगलाने मारताना जेजू तू आमचे संगी राव म्हज्या कुटुंबा जिविताच्या मागण्यांत आळसाय बघताना जेजू तू आमचे संगी राव म्हजे दिसपडते मागणे करताना जेजू तू आमचे संगी राव हांव म्हज्या दिसपडत्या वावराक आनी दिसपडत्या ग्रासा खातीर वावरूंक कश्ट जाताना जेजू तू आमचे संगी राव म्हजी सपनां नापयस जाताना जेजू तू आमचे संगी राव म्हजी सपनां जारी जाताना जेजू तू आमचे संगी राव म्हजो प्रतिफळ निर्फळ जाताना जेजू तू आमचे संगी राव म्हजो प्रतिफळ वावर सुफळ जाताना जेजू तू आमचे संगी राव जायते उले आमचे थंय आसात मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी जायते उले घेवन हांगासर आयल्या कित्याक एकच तासो सांगात आशेवच्या खातीर तासो सांगात आमी जोडच्या खातीर ह्या हालतारीत हांव घरच्या हालतारीक पावता आसतना तासो सांगात आमकां जाय त्या हालतारीत हांव राती न्हिदोंक वयता आसतना तासो सांगात आमकां जाय आमी नेनाव आमचे मुखलें जिविताचें मेट कशें आसा गे म्हणलें जायतीं सपनां योजना आमचे थंय आसात पूण बेसांवां ताणें दिवचीं ही सर आमचे उले मौनपणी त्या जेजू मुखार समर्पिया आनी गव्या गीत जिणयेच्या कश्टा वेळार ಮುಖಾಂತರ ಪಾನ್ಸಂಕು 115 115 Cienięta koszta wyla Doľaný moja ducha Duchani sú rozstolo To sambalka sada Cienięta koszta wyla Doľaný moja ducha Duchani sú rozstolo To sambalka sada Čečesaj na to Kembali saya Astolong potepaya Lagi sehatu jam Cencelu sayangata Kembali sayangata Astolong potepaya Lagi sehatu jam Dalnetu sampradana Angkara kapasa Kunsaci saulitaci Kita sekinisha Dalnetu sampradana
आसा कोर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायनाका कंगन जायनाका असलो बंधू बळया लगीच हांव तुझ्या चंचल जायनाका चंचल जायनाका कंगन जायनाका असलो बंधू बळया लगीच हांव तुझ्या लगीच हांव तुझ्या तोळे आमचे दांभिया सक्रामेंता जेजू मुखार आमी आसा आमची जिणी सगळी देवा मुखार हाडया ल्हानपणान आज पर्यंत जायते सूख संतोष आमी अनुभव केल्लेले आसात जायते फावटी आमी कंगल जाल्या चंचल जाल्या अबल म्हणून बगल्या देवान आमचो हात सोडूंक ना आमचो हात ताणें धरला जायते फावटी आमी पडल्या शेवटल्या पूण आमी ताणें ताच्या उजव्या बळवंत हातांनी ताणें उखल धरला म्हजें जिवीत ताणें न्हंयदेगे रोयलेल्या रुखा झाडा बरें केलां म्हजी जिविताची 5वी धरती ताणें सांबाळल्या करुणेच्यो आज हांवें आनी तुवें करूंक जाय जशें काळोख जाल्ल्या कुडाक आमी जनेल दवरून उजवाड हाडयता ह्या नळ्यांचे पाक्यान दवरून जाल्यार पाक्यार ग्लास घालना उजवाड फांगचे बरें करता त्याच प्रमाणे हांवें आनी तुवें म्हज्या जिवितांत काळोख येता आसतना अडचणी भोगता आसतना पवित्र पुस्तक म्हणलें जनेल उक्तें जावंक जाय देवाचें उतर म्हाका म्हज्या जिविताक कीर्ण जावंक जाय सांचेरो म्हणटा जो कोण पवित्र पुस्तक नेना तो क्रिस्ताक नेना खरेंपणी क्रिस्ता वळखोवंक पवित्र पुस्तक एक वळखे पत्र म्हणल्यार आमी उडास दवरया तें वळखे पत्र आमचें करून घेवया करुणेच्यो करया हांव आनी फुडें ह्या फुडें पवित्र पुस्तक वाचतलो पवित्र पुस्तकाचो मोग करतलो मात्र न्ही पेल्या की वास अशें एक प्रेरण दितलो प्रेरेपीत करतलो पवित्र पुस्तक म्हज्या आत्मीक जानवायेचें भंडार एक आस्त बदीक सांपावलो पवित्र पुस्तक देवाची उतर 2 धारीची तलवार म्हणटा झुजच्याक देवसारा विरोध झुजच्याक तळण्या विरोध झुजच्याक पवित्र पुस्तक म्हाका आनी तुका आधार देव जावन आसा मोग आमी ताच्या मोगाचें परसां देवान देवास्पन शिकोवचें तर जाल्यार विविध संगतींनी संवसार येवी येते आसलें कित्याक तो मनशा रूप घेवन आयलो
मनशापण शिकोवच्याक मनीस जावन कशें जियेचें म्हण दाखोवच्याक ताणें जिवन दाखयलें खालतो जालो आवय बापायक जानवायेन वाडलो देव बिरांतीन वाडलो लुकाचो 2रो अध्याय पूण सांत पावलो म्हणटा तो खालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जालो कशें साध्य जालें जेन्ना आमी संवसारांत खालती जावन जियेता खंयच्याय संदिग्ध परिस्थितींत आमी खालती जावंक शकता पूण देव आमकां वर्तें करता प्रामाणीकपण जियेल्ल्या देवाचे मिसांव जारी केल्ल्याक मनशां जावन मेळ्ळलो जेजू कांट्याचो मुकुट पूण म्हाका आनी तुका तो कांट्याचो मुकुट मेळोवंक ना बदलाक पेसावा दयाळाय काकुळट बगसाणें हें फावो जाला पवित्र आत्मा आमकां मेळ्ळा जेजून म्हणलें पवित्र आत्म्यान संवसारी येयचे तर जाल्यार हांवें वचचें पडटलें तो पवित्र आत्मा आतां आमचें थंय आसा आमी पवित्र आत्म्याची परसा पवित्र आत्म्याच्या काळार आमी जियेता त्या पवित्र आत्म्याचो अनुभव आमी करया तो बुजवंदार म्हणजे कश्टाक आतां वेळा बुजवून दिता धैर्य दिता तो मजतदार आमचे थंय मजत धाडटा आमकां जानवायेन भरता तीच जानवाय पवित्र आत्म्याची आमच्या भुरग्यां बाळांचेर आमी आशेवया इस्कल सुरू जाला भुरग्यांनी जानवायेन वाडोवंक आसा न्ही केवल इस्कलाच्या जानवायेन मात्र न्ही आत्मी संगतींनी तांणी बळवंत जावंक आसा देवाचो लक्षिल्ल्यान मोग करूंक आसा त्या भुरग्यांक आमी त्या जेजू मुखार ह्या सक्रामेंता मुखार समर्पया सुमयान तूं कश्टलोय तुज्या कश्टा वेळार तुवें बापाचो आदार मागलोय आमकांय आमच्या कश्टा वेळार तुजो आदार तुवें आमकां बसायलाय मोगाळ जेजू आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमकां तुजो आदार अदीक गरज आमी कश्टान सांपडलेल्या वेळार आमच्या घरांनी समाधान खोशलोवन पडलेल्या वेळार आमी आमच्या कामांनी सलवणी आपणायलेल्या वेळार आमकां कोणा लागीं सांगचें म्हूण आमकां कळीत जायना पूण तूं सदांच आमच्या सांगात आसाय आमी आमचे कश्ट धैर्यान फूड करूंक तूं आमकां आदर्श आज आमचे कश्ट आनी गरजो घेवन तुजे लागीं आयले हांव आमचो भावार्थ सडय आमचो बरवोसो वाडय आमचें प्रार्थन आयक आमचो सोमी आनी देव जावन अशे जेजू लागीं आमची सर प्रार्थना उसारया तुमची जबाब तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां 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 आमच्या पवित्र सभेक राख आनी सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमच्या पापा साहेबाक तुजो आदार दी म्हूण तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमच्या पापा साहेबाक जानवायेन आनी बऱ्या भलायकेन भर म्हूण तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमच्या गवळी बापांक विस्नार देणे आनी भर म्हूण तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमच्या गवळी बापांचो गवळीक वावर यशस्वी कर म्हूण तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमच्या येशूची सर योजना पंथाक पावय म्हूण तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमच्या सर रैतांक जानवायेन भर म्हूण
आमच्या रैतांच्या सोंसणीकायेक बेसावांनी आदार दी म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमच्या कृषीक जाय पुरतो पावस दी म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमच्या कुटुंबांनी एकवट सडय म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमच्या भुरग्यांक जानवायेन बर म्हणून आमच्या भुरग्यांच्या इस्कल पैनान तुजो सांगात दी म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमच्या भुरग्यांच्या इस्कल पैनार पवित्रत्म्याच्या आदारान बर म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक सर वायटांतले अनवरांतले तांकां राख म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमच्या इवजना बुधवंतकायेन आनी शेगुनांनी बर म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमच्या युवजनांनी वायट सवयांक बली जायनासतना संतोषान जियेशें कर म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां जायते युवजन वावरा खातीर आवंडेवन आसा तांकां जगतो वावर मेळच्याक जगते शिकप शिकच्याक जानवायेन बर म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमच्या मलगड्यांक मान आनी गौरव दिशें कर म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां पिडेस्तांची सेवा करूंक बरें मन दी म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां मलगड्यांक बऱ्या भलायकेन सांबाळ म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक तांच्या उतर प्रायेर तांकां बऱ्या भलायकेन आनी सर्वांचो सांगात लाभय म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां मोगातान वंचीत जाल्ल्यांक कृपेन तांकां मोग पाटी मेळ अशें कर म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमी करच्या वावराचेर तुजें बेसांव घाल म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमच्या समाजान शांती समाधान राज करीशें तुजी कृपा दी म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमची पिरग सदांच एकवटी सांबाळ म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक ह्या पूर्ण शेताक भेट दितल्या सर्वांक आशिर्वादांनी बर म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक ह्या आमकां पूर्ण शेताक विनवणी घेवन आयिल्ल्यांक निराशी जायनासतना सांबाळ म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां ह्या फिरगज कुटुंबाची सर योजना पंथा पावय म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां ह्या पूर्ण शेताच्या रेक्टराक आनी हांगासर मिसांव दितल्या सर याजकांक तुजो आदार दी म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां ह्या पूर्ण शेताक भेट दिवच्या सर याजकांक तुज्या कृपेन बर म्हणून तुजे लागीं मागता हांव आयक आमकां तुमच्यो जायत्यो विनवण्यो आसूं पुरो सर जेजूच्या पांयां तळी घालात ती कुरपा जोन घेवया आमी फकत आयल्या ती कुरपा जोडच्या खातीर आत्मीक बळवून जावन संतोषान आमचें कुटुंब मुन धरून व्हरच्या खातीर तें बेसांव मागच्या खातीर आमी आयल्या जेजू आमच्या समकार आसा तूं आमकां कृपेस्त करता तिताक बरयलें पत्रांत आमी वाचता तुमी मागात कळनासतना मागात तुमकां मेळटलें मार्काच्या वांजेलांत आमी आयकत हांव जे तूं कितें मागताय तें मेळ्ळेंच म्हूण चिंतून माग आनी तें तुजें जातलें खरेंपणी आमी भक्तीपणान मागलें तर जाल्यार तो आमचो हात सोडिना जाकोबाचें पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 आमी कशें मागत जाय म्हणून सांगलां एकामेका पासत मागात वळ तुमकां भलायकी मेळटली एकामेका पासत मागात वळ तुमकां भलायकी मेळटली बऱ्या मनान केल्लें मागणें भोव चड शक्तिवंत आनी फळादीक आमी जे कोणाक मागता म्हूण बसयलां तांचो उडास आमी काडया पेल्या पासत मागया पेल्या पासत मागल्ल्यांत म्हाका बरेंपण आसा जायतीं काजरीं जोडी भुरग्यांच्या देण्या पासत उलो करतात तें भुरग्यांचें देणें तांकां फावो जावं दी जशें नाजरांतलें कुटुंब जेजूच्या येण्या वरी संतोश जालें ही काजरीं जोडी कुटुंबांच्यान संतोश जावं दीत तसो संतोश तांकां पळोवंक जावं दी तें भाग्यवंतपण आनंद अनुभव करून तांकां आदार जावं दी
तेसलोनिकांकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 16. सदांच खुशाली जाया, खळनासतना मागा, सर घडीत आनी देवाक अर्गां दिया. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. सदांच खुशाली जाया, खळनासतना मागा, सर घडीत आनी देवाक अर्गां दिया. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. देवाक आशेवचें म्हजें तावन इतलेंच मागणें, खुशाली जावन संतोशान जियोवचें, देवाक तवळ अर्गां दिवचें, हाचे तावन संतोश आमी जगता आनी संतोशान जियोवचें. जेजू पळयल्लो जेजू म्हाका प्रतिफळान भरता, आशिर्वादांनी भरता. देवाक इतलेंच जाय. मार्काचो वांचेल अध्याय 11 वाक्य 25. मागण्याक तूं उबें रावतना कोणाचेरी तुमकां कांयपणी विरोध आसल्यार तें बक्षिया. तवळ सर्गींचो तुमचो बापूय तुमकां बक्षितलो. आमी हांगासर आमच्यो विनवण्यो भेटयता आसां. कर सोडूं नये आमचे तावन या पेल्या तावन म्हाका जालां तर जाल्यार आमी बक्षिया. मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता, जांची तुमी पदकां बक्षिता तीं बक्षतलीं, जांची तुमी बक्षिनात तीं बक्षशिनात. हांवें बक्षिल्यार मात्र त्या व्यक्ती बक्षाने, नातर ना. देव बक्षिता, पूण तें बक्षांनी ताणें अनुभव करचें कशें? हांवें आनी तुवें बक्षिल्ले वरवीं मात्र. त्या खातीर आमी मागण्याक हांगासर उबे रावले. मोगाळ भावनान भयणीनो, कितें उणेंपण आसा तर जाल्यार आमी विसरोन सोडया. कश्ट मारतात तरी असाध्य न्हय. म्हणण्यो पुस्तक अध्याय 15 वाक्य 8. प्रामाणीक मनशाचें मागणें ताका मानवता. प्रामाणीक मनशाचें मागणें ताका मानवता. कीर्तन 102 वाक्य 17. निरादऱ्यांचें प्रार्थन तो आयकतलो, तांच्या मागण्याची तो बेपारवो करचो ना. आतां म्हाका आनी तुका हर एकल्या जेजूची वळख आसा. ती वळख आसलेल्या कडेन मात्र हांवें कितें जाय विचारयेत. परक्यां कडेन विचारूंक जायना. जेजू म्हाका परकी न्हय, तूं म्हजो इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक दोनयाक साकराक आपलो दोनी कितें करता म्हणलें ना. ह्या फुडें हांव तुमकां इश्ट म्हणटलो. त्या इश्टा कडेन आमी आमच्यो विनवण्यो घालया. आमी प्रामाणीक जायते संगती निराधारी जावन जियेता, पूण जेजू आमकां आदारी जावन रावता, बेसांव दिता. ही सर प्रार्थना देवा समोर दवरया. मागण्या वरवीं कितें लाभता आमकां कळीत जालें. कसलें मागणें म्हजें आसूंक जाय म्हणलें हांव शिकल्या. जेजूची वळख म्हाका कित्याक गरज म्हणलें आमी जाणा जाल्या. हो 1.5 वर ह्या जेजू मुखार आमी करशिलो. ही सर मागणी आमी ताचे आमची सर विनवण्यो मागणी ते सवां सोम्याच्या पांयांतळी भेटयली. दिंबी आमी घाल्या आनी आमची सर प्रार्थना सोम्याच्या पांयांतळी दवरनो. गव्यां गीत नानु प्रार्थने ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ. पालसंको $29 29.
ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಮನಮರಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ ಮನಮರಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ यीशुवे मुगाळ बाबा बहिणींनो आम्ही आशीर्वाद घेऊनच्या आम्ही आयतीन जाऊया तो आशीर्वाद घेत असताना तसो अनुभव आम्ही जोडया तो आशीर्वाद रूपाने येत असताना या मिसाच्या बलिदानांत एकठांय जात असताना जेजूक आमच्या काळजांत आमी सेवताना तो जेजूक आमी आपण व्हरया तोच आमचे सांगात आसा ताची वळख आमकां जाल्या खरी वळख आमकां ताची आसा भियोवचें न्ही कळवळचें न्ही बापाचेर विश्वास दवरा म्हजेर विश्वास दवर ही सोम्याची उतरां आमी आमकांच आमची करून घेवया थोडी परवशांची येत आसतना गव्यांक गीत आशिर्वाद जोडच्याक येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंत सस्तांगमा Stuti
Sita Tuga Dogai Jaspirita Sabasami Navarta Amen. प्रार्थया ये देवाविचे सक्रमिता काल तुझ्या कष्टांचा उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सर्वने सफळ सदांच आमचे ते आमी बघीत सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तिरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन. देव मोगाळ भवानो भयणीनो तुमकां समेत सांग ह्या पवित्राक मोगाचो स्वागत मागता. हेजे मिसा हे बरी आसात फेस्त मीस अशोक मोनिस वेनोर हिल्डा डिसोजा आनी कुटाम शिरवा आलिस डिसोजा पेरमानोर अर्गामी सांदिदाद रोजारियो आनी फिलोमिना कॅस्लिनो हिरगान रोशल मिनेजस किरेम रीटा डिसोजा मैंगलोर माइकल शालेट कुटीना मैंगलोर मणिकंठन कंदस्वामी बसरिकट्टे रियॉन रिलन डिसोजा नीरुडे प्रिंसिया फर्नांडिस बेलवाय एल्वीरा फर्नांडिस बेलवाय अल्रिया पर्ल तसो 5 वर्सांचो जल्मादीस आचरण करता चर्च बी वाडो बागी जल्मादीस ताका आमी मागता. प्रज्वल लसरादो मैंगलोर वीरा सोफिया सल्डाना मैंगलोर आबेल कैस्लिनो आनी कुठाम दुबई नाइचल फर्नांडिस आनी कुठाम दुबई जोकिम कैस्लिनो मुंबई प्रदीप डिसोजा बत्यार जीवन पायस बाळेहन्नूर एंटनी डिसोजा बैंगलोर रॉन्सन रिबेल्लो मेर्लाबदव अश्विन मोनिस गरडाडी लतीशा डिसोजा गरडाडी वाइटस कोरेया आनी कुठाम मैंगलोर विजय आनी वीरा आनी कुठाम उडपी ग्रेगरी मेबल रॉड्रिगस आनी कुठाम बोंदेल एंड्रू सांतुमायर खारकड मार्क पिंटो आनी कुठाम कळसा खुशी आनी कियान बंडारकर कुवेट सुदर्शन आनी पनमीरा बंडारकर कुवेट बबीता डिसोजा तसो जल्मादीसाचरण करता बेळवाय बागी जल्मादीस ताका आमी मागता. स्टीफन आनी प्रीति डिसोजा कोटेश्वर रोजारियो शांति डिसोजा सस्तान स्टीफन आनी प्रीति डिसोजा कोटेश्वर रोजारियो शांति डिसोजा सस्तान प्रियेश मस्करनस मैंगलोर जेनिशा मेंडोन्सा आनी कुटाम नखरे ग्रेगोरी डिसोजा शिरवा लियोना फ्रीडल पिंटो शिरताडी लीनल प्रिम्सन पिंटो शिरताडी लिडविन पिंटो शिरताडी फ्रैंकी पिंटो शिरताडी अनसिटा डिसोजा शिरवा फेडरिक लीना आनी कुटाम अजयकार जेनेविया पर्ल डिसोजा मुडबेडे मौरिस डिसोजा खनाचार एल्ड्रिन शाइनी पिंटो अजयकार एल्सी कार्डोजा बॉम्बे जॉनसन फर्नांडिस पंबूर अरुण शोभा देरेबैल एडविन डिसोजा निकुटाम देरेबैल विल्सन डिसोजा चर्चबी पीटर डिसोजा निकुटाम ब्रह्मावर ग्लेन क्लिफर्ड पेरेरा शिरवा रिचर्ड डिसोजा निकुटाम शंकरपुरा आलिस डिसोजा नखरे मार्टिना डायस बॉम्बे मार्टिना कैस्लिनो मुदरंगडी आईवी अरोजा निकुटाम न्यू बॉम्बे स्टॅनी डिसोजा आनी कुटाम न्यू बॉम्बे तशेंच प्रत्येक इरादे पासून तुमी सांदिल्यांत फादर जेकब कलन्नूर गोपालपूर शोभा आनी शरल मैंगलोर
Michael Kutina, Mangalore, Stephen Roy, Bombay, Melisha Kutina, Mangalore, Greta Saldana, Kirem, Pritham D'Souza, Puttur, Rita D'Souza, Balehonnur, Clara Jason Rego, Bangalore, Kushi Anikian Bandarkar, Kuwait, Rachel D'Souza, Kuwait, Philomena Ani Joachim Noronna, Beltangadi, Renifer Ani Jovan Noronna, Beltangadi, Francis D'Souza Ani Benedicta D'Souza, Bombay, Lancy Rita Giovanni, Bombay, Jaden Giovanni, Bombay, Victoria D'Souza Ani Lancy Giovanni, Bombay. Aiche Murdomo, Rafael Ani Angelin D'Souza, Naravi, Helvin Matthias Ani Kutam, Dupadagate. Aiche Jonaga, one Tigedili, Priya Glon, Managers Miyar, Avil Demello, Berman, Jennifer Ani Aaron, Mumbai, Crizel D'Souza, Suratkal, Nelson D'Souza, Ani Kutam, Madurangadi, Ligori Korea, Nidodi, Rian Ani Rylan D'Souza, Nirude, Rohan Divya Noronna, Ajekar, Tanso Lagnaso, Varshikosau te Acharan Kartat, Bagi Lagnaso Varshikosau Tankami Magta, Lawrence Pinto, Bangalore, Ashoka Ani Sunita, Managers Pambur. तशेंच आमच्या इराद्या पासत त्या सम पासत ह्या मेसेजच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया पवित्र आत्म्याचें गीत आतां आमी गावया. सोम्यमुच्या तुका हांव ताणेला सांगता सोम्यमुच्या तुका हांव ताणेला पासु सोधून तोसो आयला सौम्या आसु सोधून तोसो आयला आसु सोधून तोसो आयला सौम्या आसु सोधून तोसो आयला कोणा लागी सौम्या वसो आमी तुझे लागी असा दुत्रा जीविताची कोणा लागी सौम्या वसो आमी तुझे लागी असा दुत्रा जीविताची तुझ्या सुत्रा म्हाका पवित्र तुझे संगीराव म्हाका पवित्र तुझ्या सूत्रांत म्हाका पवित्र तुझे संगीराव म्हाका पवित्र सौम्या मुच्या हांव ताणेला सौम्या मुच्या हांव ताणेला आसरू सोदून तुजो आयला सौम्या आसरू सोदून तुजो आयला आसरू सोदून तुजो आयला सौम्या आसरू सोदून तुजो आयला. Soumyachi, Nizaki
ताची महिमा ताची करता कामिस्वी पृथ्वी दिन वास्ता ताची उर्मी काय रस्तावा कंठा ताची बळवंताय काव्यानोवे गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदनता का भक्ती नामी हसियामी आमच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो मुगाळ भवन आणि बहिणीनो जेजूची वळख करच्या विशांत आम्ही उलोवन आसा आईची देवस्तुती आमकां आमचो भावार्थ आणि थंय देवाचें उतर आमकां कडपार बांदिल्ल्या घरा परी आमचें जिवीत त्या कडपार बांदिल्ल्या घरा परी जियोंक उलो दिता जंय तर आमच्या जिवितांत उणेपण येता आसतना कश्ट आकांत येता आसतना भावार्थ सांडिनासतना जियोंक जाय आमचे पातयेनी ताचेर ताण दंडळ नासतना कोंचोवंक जाय असो उलो आयचे सुवार्थ आमकां दिता तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी जिणेन कंगल जाता आसतना खंय तरी देवाक शीन ओसारल्या तर जाल्यार देवा तावन आमी पयस वचोंक आमी खुशी दाखयल्या तर जाल्यार देवा लागचें पेल्या लागचें भक्साने मागया पवित्रपणी आमी सच्या बलिदानान वांटेले जावया सर आमची भातकां वळखून सांगाता आमी मागया हांव भातकी सर पदवेदार विभाग आनी तुमकां बाबा भयणो सगळ्या उत्सरून सांगता मनात चिंतून प्राण सर वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं भातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत मागीर सदांच संकवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आणि तुमकां भोवभयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची भातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळट सोम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोम्या काकुळट महिमा देवाकुं सगी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्वेच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दीन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेजू जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकला पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे ताका
आमची कादूक तू बापाच्या उच्च आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकच पवित्र एकच ईश्वर एकच परमेश्वर आमेन 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 आमेन। प्रार्थया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भगवंत लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्तसाक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवून जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी आमी मागता आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप यहोयाकीन राय जालो तेन्ना ताका 18 वर्सां प्राय आनी ताणें 3 म्हयने जेरुसलेमान राजवटकी चलयली। ताचे आवयचें नांव नेहुश्ता। ती जेरुसलेमाच्या एलनातानाची धूव। यहोयाकीनान आपल्या पुर्वजां परी सर्वेस्पराचे दिश्टी वायट दिसता तें केलें। त्या काळार बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझराच्या सैन्यान जेरुसलेमाचेर धाड घाली आनी शहराक वेढो घालो। आपले सैनीक शहराक वेढो घालून आसतना बाबिलोनाचो राय नेबुकदनेझर खुद्द शहरान पावलो। जुदाचो राय यहोयाकीन आपली आवय आपल्या सेवकां अधिकाऱ्यां आनी कारभारां सोमें बाबिलोनाच्या रायाशी गेलो। बाबिलोनाच्या रायान ताका आपले राजवटकेच्या 8व्या वर्सा बंदिवान केलें। ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांतलीं आनी रावळेरांतलीं सगळीं दिरवीं काडून व्हेलीं आनी इस्रायलाच्या राया सलमानू सर्वेस्पराच्या मंदिरान करून घाल्लीं सगळीं भांगाराच्या आयदनांची पूड केली। जेरुसलेमांतल्या सगळ्या फुडाऱ्यांक आनी सैनिकांक ते सगळे 10,000 आसले आनी सगळ्या शिल्प्यांक आनी लोहारांक बंदी घालून व्हेले। देशाच्या निवाशां मदले दुबळे शिवाय हेर कोणूच नासले। ताणें यहोयाकीनाक बाबिलोनाक व्हेलो आनी तशेंच रायाचे आवयक आनी ताचे पत्नीक ताच्या कारभाऱ्यांक आनी देशाच्या प्रधान मनशांक व्हरून गेलो। बाबिलोनाच्या रायान सैन्याच्या सगळ्या 7,000 मनशांक 1,000 शिल्प्यांक आनी लोहारांक बंदी घालून व्हेले। हे सगळे सैनीक सेवेक योग्य आसले। बाबिलोनाच्या रायान यहोयाकीनाच्या बापल्या मट्टानियाक ताच्या जाग्यार राय केलो आनी ताका जेदेकिया म्हणलें नांव दिलें। देवाचें उतर हें देवाचें वडोवपार तुज्या नांवाचे महिमे पासत
सर्वेस्परा आमकां निवार. महिमे पासून सर्वेस्परा आमकां निवार. देवा हेर जातीचो लोक तुज्या देसान भितर सरला. तुझे पवित्र मंदिर ताणी भस्म केला. जेरुसलेम शहराची देसवाळ करून सोडल्या. तुझ्या सेवकांची मोडी ताणी अंतरळाच्या सुकण्याचे काणकण दिल्या. तुझ्या भक्तांचे मांस धरणीच्या सौजांक ग्रासूंक सोडला. तुझ्या नावाचे महिमे पासून सर्वेस्परा आमकां निवार. आख्या जेरुसलेमान तांचे रगत उदका बरी ताणें वाळयला. मेल्ल्यांक मातयेक पायतलो कोणूच ना. भोंवतीच्या राष्ट्रांक आमी केणपासो विशय जाल्या. वयर शेजारची जनांगां आमकां आसतात, आमकां केणटात. अशें केदोळ पर्यंत सर्वेस्परा आमचेर तूं रागा रावताय. केदोळ पर्यंत तुज्या बरी तुजो क्रोध जळून आसतलो. तुझ्या नावाचे महिमे पासून सर्वेस्परा आमकां निवार. पाव आमकां देवा आमच्या सडवोंडारा. तुझ्या नावाचे वडविके पासत दी आमकां आधार. तुझ्या नावाक सरी जावन आमची पातकां बोगस आनी आमकां निवार. तुझ्या नावाचे महिमे पासून सर्वेस्परा आमकां निवार. तुझ्या नावाचे महिमे पासून सर्वेस्परा आमकां निवार. Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळता म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो, तुमचे सवे आसो. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगोचो ना. बगर जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. साबार जण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले, सोम्या सोम्या, तुजे नांवी हांवें प्रवाद केला न्हय, तुजे नांवी आमी देंवचार धांवडायल्यात न्हय, तुजे नांवी आमी असर्यां केल्यात न्हय. तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना. खोटेपणाक लबदल्ल्यानो म्हजे तावन पयस सरा. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकत आनी पाळटा तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवर सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें. तरी तें कसलोन पडोवंक ना, कित्याक ताची बुन्याद कडपार गेल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता ती पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदलेल्या एक हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवर सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कसलोन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. जेजून ही उतरां उलोवन जातना लोक ताची शिकोवन आयकून विस्मीत जालो, कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी शिकयतालो, तांच्या शास्त्रां बरी शिकयनातलो. देवाची उतर हे तुका क्रिस्ता. जर ना म्हजी प्रामाणीकपणाची जिणी सरकार मेळची ना म्हाका ठिकाणी. जर काळजा उदारपणान हांव सारता म्हजी जिणी देवी जातलो तुका ऋणी. जेजू क्रिस्त थंय मुगाळ भावानो आनी भयणीनो, म्हजी जिणी प्रामाणीक जाय तर जाल्यार देवाचें उतर म्हाका मुखेल हातेर. कित्याक त्या देवाच्या उतरांत कोण व्यक्ती कशे जियेले की म्हणलें लिसांवास आनी तांचे प्रेरान म्हज्या जिविताक जोडून हांवें म्हजी जिणी सारूंक साध्य जाता. जेजूस कसो जियेलो म्हणलें म्हाका आनी तुका कळीत आसा. त्या खातीर आराधना आनीक मिसां बलिदानां केवळ म्हाका उत्तुंगाक व्हरून पावयनात, बगर त्या बलिदानाचो अर्थ समजून सारल्लें जिवीत म्हाका सर्गाक ठिकाणी करूंक एक सख्तात म्हणलें आयची शुभ वार्ता आमकां स्पश्ट रितीन सांगता. हांवें सर्गा वचचेर प्रामाणीकपणाची जिणी जायचय आनी प्रामाणीक मनशाचें जिवीत कशें आसा गे म्हणलें. आज देवाचें उतर आयकल्लो आनी पाळलोलो, देवार उतर आयकल्लो आनी पाळिनातलो, ही दोन संदर्भ जेजून उल्लेखन एक ओपार सांगल्या. आनी थंयसर निमाणें सांगलां, जो कोण उतर आयकता ती पाळिना तो रेवेर बांदलेल्या घरा रेवेर बांदलेल्या घरच्या मनशा बरी सगळे सत्यानाश जालें. तो हेड्डा बरें म्हळां. आनी हेड्डा म्हणलो शब्द दोन कडेन मात्र आमकां पळोवंक मेळटा. एक 10 देड्यांची ओपार, एक हें घर बांदप्याची ओपार. 10 देड्यांची ओपार थंयसर कितें कशें जिये जाय गे म्हणलें आमी सदांच तयार आसूंक जाय म्हणलें आमकां स्पश्ट रितीन दिलां. त्या खातीर ही आयची ओपार आनी 10 देड्यांची ओपार दोनी आमकां ताळ पडटात. कित्याक ताळ पडटात? म्हजें जिवीत कशें आसा जाय गे म्हणलें दोनी ओपार आमकां सांगतात. त्या खातीर हांव आनी तूं खंयच्या पंगडांत आसा गे म्हणलें हांवें आनी तुवें सवाल करूंक जाय. म्हजें दिसपडतें जिवीत हांवें वचचें तर जाल्यार म्हाका खरी वळख आसा जाय. घरांत हांगासर 200 कुटुंबां आसात तर जाल्यार 200 कुटुंबां की म्हाका वचोंक रीग मेळना. कित्याक? म्हाका तांची वळख आसा देखून ते म्हाका रीग दिनात. जर ताका म्हजी वळख आसा म्हाका तांची वळख ना तर हांव गेलो तर जाल्यार रीग मेळटा. तर सर्गींच्या राजा की तशेंच मोगाळ भावान आनी भयणीनो, जर म्हाका देवाची वळख आसा म्हणले तक्षण म्हाका थंयसर रीग मेळटा न्ही. देवाक म्हजी वळख आसा त्या पासून तो तासो करून घेता, म्हाका रीग मेळटा.
पूण हांवें त्या रिगजयतर जाल्यार हांवें देवाचें उतर पाळून प्रामाणीकपणी जियोंक जाय म्हणलें स्पश्ट रितीन सांगलां. हांव ह्या संवसारांत जियेत आसतना कशें जियेता त्या प्रमाणेंत फलितांश म्हाका थंयसरी मेळटलें. त्या देखून आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना कशें जियोंक जाय. पयल्या पासत मागणें करचें, पेल्याचे गरजे पावचें, हें अति गरजेचें. म्हजें जिवीत खडपार बांदलेल्या घरा परी आसा जैतर जाल्यार हांवें कशें आसूंक जाय. पेल्याचो हुस्को म्हाका पयलो आसूंक जाय. कित्याक म्हाका म्हजेच पातोचो रसूंक ना आनी धाडूंक ना. म्हाका आनी तुका धाडलें पेल्या खातीर, समाजाच्या गरजे खातीर, पेल्याच्या गरजे पावचे खातीर. आनी एका कुळतीच्या करण्यांत ही एक करणी जावन आसा. आनी दुसरें, कुटुंबांत मागणें सांचे न्हय आनी कुटुंबांत मागण्याक आळसाय दाखोवची न्हय. जेन्ना हांव मागण्याचो स्पिरीट म्हज्या कुटुंबांत आसा करता तो व्हडलो तें कुटुंब मोगाचें मंदीर जाता. हांवें आनी तुवें कोणेय कुटुंब विंचून काडूंक ना. बगार तें देवान म्हाका आनी तुका दिल्लेलें वर्तें देणें आनी तें देणें हांवें स्विकार करी जैतर जाल्यार ह्या मोगान मंदिरान व्हरी जैतर जाल्यार त्या कुटुंबांत मागण्याचें हातेर आसलें जाल्यार मात्र साध्य. तिसऱ्यान तें कुटुंब खडपार आसले बरी आसा जैतर जाल्यार वायट सवयेंत हांव अलग रावचें. जर एक चलो वायट बली जायत जाल्यार ती चली मनी कुटुंब उंचायेक व्हरतलें बळवंत करतलें म्हणलें म्हणी पातयेनी आसा. जर एक चली वायट आसा पडली तर जाल्यार तें कुटुंब देसवाड जाता. त्या खातीर वायट सवयेंतल्यान अलग रावन तें कुटुंब बळवंत जैतर जाल्यार मोगा मायपासाचें मंदीर जैतर जाल्यार वायट सवयेंतल्यान पयस रावंक जाय. देवाक मनवल्ली जिणी जियोंक जाय. हे आमचे उपादेश पळयता आसतना हेय आमी जिणेंत खुंचोवन दवरलें तर जाल्यार देव खंडीत जावन म्हाका आनी तुका पावतलो. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी हर एकली ह्या जिवितांत पळयनारे आमी ठिकाणी करची एकच कडेन ती सर्गराजांत एक दीस आमचो दीस उदेताना. त्या खातीर आमची जिणी एक पैन म्हणटा आसतना ते पैनाक आमी एक पिकनिका वेता कितें पुरो गरज आसा तें घेता. त्याच प्रमाणे आमच्या जिविताक आत्मीक जिणी एक पैना कितें जाय तेंय आमी ह्या दिसपट्ट्या जिवितांत घेवंक जाय आनी फुडें वचोंक जाय. कंगाल आनी कश्ट आसतना देवाचो आदार मागोवंक जाय. पेल्यांच्या गरजे पावल्ले वरवीं ताचे तावन आमकां संतोश प्राप्त जाता म्हणल्यार आमी समजून घेवंक जाय. आनी अशें जियेल्ले वरवीं हें बेसांव आमी जोडिल्ले वरवीं आमी हर एकले आमच्या जिविताच्या पैनांत एक दीस आमचें नांव अमर जाता आसतना आमचे पासत मागतेली एक दोन तकल्यो आसतल्यो आनी आमकां बेसांव दितेलीं काही दोगां जाणां आसतलीं. आमचें नांव अशें अमर उरतलें. संवसारांत जियेत आसतना दोन तरांचे मार्तीर आसात खंय. एक व्हाईट मार्टर्स, एक रेड मार्टर्स. रेड मार्टर्स आर दोज हू शेड देअर ब्लड फॉर द सेक ऑफ फेथ ऑर क्राइस्ट. क्रिस्त खातीर रगत वरयलेले तांबडे मार्तीर. धवे मार्तीर आमचे आवय बापूय मलगडी कित्याक भावार्थ जिवाळ उरच्या खातीर, भावार्थ क्रियाळ उरच्या खातीर, पवित्र सभा जिवाळ उरच्या खातीर तांणी जायती सॅक्रिफायस केला. पवित्र सभेन जावन कुटुंबान जावन तांणी तांचो घाम वरयला. तांचे पासून आमी मागता आसतना ती खडपार बांदिल्लो तो भावार्थ तांणी आमकां सांबाळला. आनी अशें जियेल्ले वरवीं हांव आनी तूं दोवी मार्तीरान जावंक फाटीं सरनाये. तांबडी मार्तीरान जावंक आमकां भाग मेळ्ळें जर जाल्यार आमी भागी, नातर दोवी मार्तीरान जावन आमी जियोंक जाय. आमचो भावार्थ आमी सांबाळूंक जाय. तो व्हडलो आमी प्रामाणीकपणान जियोंक शकतले आनी तें प्रामाणीकपण आमकां उत्तुंगाक व्हरून पावयतलें आनी देवाची आशिर्वादां तो व्हडलो आमकां पळोवंक मेळटलीं. तो व्हडलो अजापां आमकां जातलीं. आमेन. पेज नंबर 136 136. मोगान तुका आस भेटयता बदलून जायन उडवा जिविताका दिवून मागता की बापा तूं उडवाय मोगान तुका आस
पेटयता बदलून जाईल हो उडोवाय जिविताका दिवण मागता जिविताचे तुझे देणे तुझे वेरे हरतारही करते जीवन तुझे कृपे पेल्या सेवे फळा बरी ये बापा तू हो उडवाय मोगान तुका आज पेटयता बदलून जाईल हो उडवाय जिविताका दिवण मागता कुर्सावाटे जीवन क्रिस्ता संगी येता सस्ता जीव एक निसर्गा भक्तीन तुझो आधार मागता हे बापा तू हो उडवाय मोगान तुका आज पेटयता बदलून जाईल हो उडवाय जिविताका दिवण मागता हे बापा तू हो उडवाय मोगान तुका आज पेटयता बदलून जाईल हो उडवाय जिविताका दिवण मागता जिविताचे तुझे देणे तुझे वेरे करतारही करते जीवन तुझे कृपे पेल्या सेवे फळा बरी हे बापा तू हो उडवाय मोगान तुका आज भेटयता बदलून जाईल हो उडवाय जिविताका दिवण मागता मुगाळ बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या आदावाक सेवेस्पर्त मानून घेव. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगेवन लोरेस जमनींत वंपलेल्या गवाच्या कन्या परी आपल्या जिवाची या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवित्र सभे सुमाम पीक दिवंक पावलो. ह्या समनान आमी संवसाराचे सडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोरातयु वार्ता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दीन वसूया. अशें आमी करप फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतय
जेजू ख्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो निती सने आमच्या फायद्याचो बागेवन लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोन आपले रगत वारून ही तुजी पवित्र पदवी दाखयली ये परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तो घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्ण एक पर जळटा देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितोमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र दरबारांचो सर्वेस परतो सर्गांनी संसारला तुझ्या वैभवान तुझ्या वैभवान सगळी तुकाचे सगळी तुकाचे सगळी तुकाचे सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय 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 ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून हिंदिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good परगटूया सम्या जेजू आमी हो उडोकाता आनी हे कालसिंतले पियेता तितले पोटी तूं वैभवानी सर आमी तुझे मरण करता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवितल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या पृथ्वीमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बाप जराल्ड आयझाक आमचो गवळी बाप सगळे याजकी वर्गा बराबर आमचे पवित्र सभेक तूं प्रिती मोगांत वाडय
पुनर्जिवंतपणाचो बरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळपळ्यांक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर काळीं तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणी हात जोडून सांगता मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आज जांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आनी बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराची पाप काढते आमची काकुळट आमची काकुळट देवाची शेळी संसाराची पाप काढते आमची काकुळट आमची काकुळट देवाची शेळी संसाराची पाप काढते आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळया हो जेजू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपोवणेला बोल्ली आमी समेस्त निजाकी सुभागी भाग म्हाका भोवना तुझ्या उदरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जीवनाची वेळी तुवें हुंडो मोडलो तुज्या समासांत बदलो कांसींतलो दाकारो रग जायसो केलो उपराची सा
piungilo Jesu mogala Jesu dayala kurpe sagora nanya bhagavanta Jesu mogala Jesu dayala kurpe sagora danya bhagavanta Kau tuwe udapiang dile Mana cetekan tuwe kau dile Hazar loka punya maslin wadle Yesu miya amcha danya Jesu mogala Jesu dayala kurpe sagora danya bhagavanta Jesu mogala Jesu dayala kurpe sagora daya bhagavanta Onaraya amcha kaza prakas pakai tuja mabangalucha kuri kani akka tigodai dumamka Taruka amcha somya Jesu mogala Jesu dayala kurpe sagora danya bhagavanta Jesu mogala kurpe sagora danya bhagavanta Page number 197 197 Jesu bahuta ailayata mojite haulasta vaibhav tuzo haungata tu mojin जीवित tu जीवन तो तुझे तई सुमिया हासपो Tu somyang dakwa auto fanto di tu janai zat itwanto bawa baini sanggata hargavita upka Jesu bawurta ailayata mojite aulasta Vaibhav tuzo haungata Prarthoya जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा
आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उघड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पांय सुरसुरीत कर. गरिबांचे आनी अनित भक्तेल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासून कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. ऐका आयच्या मिसाच्या नोवेनाचे प्रधान याजक जावन आयच्या मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयिल्ल्या मानादीक बाप प्रवीण लिओ डिसोजा सहाय्यक फिरगज याजक उडपी फिरगज ताचो आमी उपकार बावडटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव उद्यावर तावन उडपी फिरगजेक वर्गावण जावन आतां प्रस्तूत एका म्हयन्यांत तावन उडपी फिरगजीचो सहाय्यक फिरगज याजक जावन आसा. ताचो आमी उपकार मारता. देव ताचेर ताच्या मिसांवाचेर सांत लोरेसा मरिफात आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. ताच्या दाव्याक बसला मानादीक बाप नेल्सन डिसोजा आमचेच फिरगजेचो सांत लोरेस फिरगजेचो आमचो आत्तूरचो प्रस्तूत तेलंगणा राज्यांत यास्विडी पदराप जावन निर्गतीक आनी अंगविकल भुरग्यांचो आदार आसरो जावन थंयसर मिसांव वावर करता. हांगासर ताणें साबेटोणी केल्ल्याक ताचो उपकार बावडटा. ताच्या मिसांवान बरें मागता. ताच्या प्रायस्त आवय बापायची देखी तो घेता. तांकांय बरी भलायकी हांव मागता. देव बरें करूं म्हणटा. तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. भक्तिकांनी तांच्या आत्मीक गरजा खातीर बेजिलिकाच्या अभिवृद्धी खातीर जावंक पुरो आर्गामिसां तेसांवां मुर्दोम पिरजेंत हांगासर जावच्या कामाक दान दिवंक आसा तर आमच्या स्टॉलाक संपर्क करचे. नोवेना बाबतीं जेवणा बाबतीं पोशाक जावन ह्या वंतिके दिवन हांगासर सांत लोरेसाच्या ह्या वर्त्या धार्मीक कार्याक आदार दिवच्याक तुमकां हांव विनंती करतां. हप्त्या मदें हांगासर आत्मीक समालोचना खातीर याजक लाभ्य आसा. मुंगाड फोना मुखांतर येवचें. पूण कुमसारां खातीर वांजल रजारा खातीर वेहिकल बेंजरा खातीर सदांच याजक हांगासर लाभ्य आसात. जेवण जेवन वचोंक विनंती आसा. हर एकल्यांनी गर्दी करिनासतना जेवण जेवचें. नितळाय सांबाळची आनी हांगासर चलता वेतान आयिल्ली सत्राय घेवन चलोवंक विनंती आसा. तेणें हेणें निसरता दयेकन जागृत करूंक विनंती आसा. बजिलिकाच्या योजना खातीर तुमचें दान दिवंक विनंती आसा. आमच्या ह्या क्रिस्त कृपा बिल्डिंगाचें काम जाते आसा. ताका दान दिल्ल्यांची नांवां कायन परिजद मुंबय 1200 रुपये. अरुण डिसोजा कुलशेखर 3000. साजल फर्नांडीस गोवा 85. जिगार ताकार मुंबय 3000. कॅथरीन नाविन तावरो मुंबय 5000. जोनाथन तावरो गोवा 5000. शॉन तावरो मुंबय 5000. BC डिसोजा सुरतकल 1000. सुदर्शन कुमार V बँगलोर 10000. शीतल तोट्टम 2000. दान दिल्ल्यांक सांत लोरेसाच्या ह्या वर्त्या कामाक सांत लोरेस तांचे पासून तांच्या कुटुंबा पासून तांच्या दिसपट्ट्या ग्रासा पासून आशिर्वाद दिवं दी आनी तांचे पासून देवा लागीं मागून तांकां गरज कृपा दिवं दी म्हूण मागता. हांव दानीचेर आशिर्वाद मागता. हांव जायते लोक विचारता आमचे जानेवारीचे वार्षिक परब केदाळा म्हणून. तुमच्या गमनाक पोर जाल्ल्या बजिलीक कावन्सील मिटिंगांत निर्धार केल्ल्या प्रमाणे तारीख अशी येता. ह्या वर्सा म्हणजे येवच्या वर्सा जानेवारींत
आमच्या वार्षिक सांत वर्साचे दाबाजीक परब जानेवारीच्या 20 आनी 6 तारखेतावन कित्याक म्हळ्यार रोजा काडूंक आसा जायते जाणांक जानेवारीच्या 20 आनी 6 तारखेतावन 30 तारखे पर्यंत आसा आयतारातावन ब्रेस्तारा पर्यंत आसतले 20 आनी 6 तारीख ह्या फावटी म्हणजे फेस्ताची जानेवारीची 26 आयतारा येता आयतारातावन ब्रेस्तारा पर्यंत मिसां आसतलीं पूण आयतारा दीस 26 तारीख जाल्ल्यान सकाळीं तावन सांजे पर्यंत मिसां आसतलीं पिडेस्तां खातीर मात्र मीस सोमारा आसतलीं मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा फेस्ताची मिसां चलतलीं हें तुमच्या गामानाक आनी कोणी भक्तिकांक सांगूंक आसा रजा काडूंक आसा देखून तुमच्या गामानाक हांवें हाडलें जावन आसा आतां हांव विनंती करतां प्रधान याजका लागीं मिसा मानाचे वाती वांडच्या पासत सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा ह्या पवित्र तळार जायते अजापां तूं करताय प्रत्येक तरान दानींचेर मुर्दोमांचेर पिरजेंत घरांचेर जेवणाचे प्रायोजक वंतिगे राहुल्यांचे आत्रे घाशा घेवन तांकां जायती कुरपा दिताय हांगासर हे मानाचे वाती वांडटना तांच्या काळजां मनाचो संतोष वाडोवं दी तांच्या कुटुंबाची गरज फळां बरी जावं दी ह्या वातीचो उजवाड तांच्या कुटुंबांत बरेंपण करूं दी आनी ह्या मरिफात तांकां बरेंपण जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानवच्यो वाती स्विकार करच्यो जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां प्रिया ग्लेन मेनेजेस मियार प्रिया ग्लेन मेनेजेस मियार आविल डिमेल्लो बेलमंड आविल डिमेल्लो बेलमंड जेनिफर एंड एरॉन मुंबई जेनिफर एंड एरन मुंबई क्रिशल डिसोजा सुरतकल क्रिशल डिसोजा सुरतकल नेल्सन डिसोजा एंड फैमिली मुदरंगडी नेल्सन डिसोजा एंड फैमिली मुदरंगडी लिगोरी कोरेया निड्डोडी लिगोरी कोरेया निड्डोडी रियान एंड रायलन डिसोजा नीरुडे रियान एंड रायलन डिसोजा नीरुडे रोहन दिव्या नोरोन्ना अजेकार रोहन दिव्या नोरोन्ना अजेकार लॉरेंस पिंटो बैंगलोर लॉरेंस पिंटो बैंगलोर अशोक एंड सुनीता मिनेजस पांबूर अशोक एंड सुनीता मिनेजस पांबूर मुर्दोमो रफायल एंड एंजेलिन डिसोजा नारावी रफायल एंड एंजेलिन डिसोजा नारावी हेल्विन मतायस एंड फैमिली दुपदकट्टे आनी जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्विकार करीत सौम्यची स्तुति करिया बुकान पेज नंबर 161 161 Gloriosa patronum cha Visnar pagana eva cha Duplam cha asra sergi cha Pauturaknyam cha moga cha Sant Loresak novenaचे मागणे ये जैते बन मार्तिरा सांत लोरेसा कठीण कस सोसून जीव दिल्ल्या आयक आमचे कालते मागणे वरच्या पातळीन आमच्या बेसाक सरी जावन निष्कळपण आमचे ते परजळ शेंकर आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलांक ते कालतेपण आमी दाखले शेंकर दुबळ्या धक्त्यांक पिडेशिडे कश्यान वरांत आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशेंकर अनभावर्त्यांक आनी भावर्त्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाची कर तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन
मेळिल्ल्या उपकारांक आर्गां दिवया. सबार जाणांक विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत सांत लोरेसा मरिफा देवाक आर्गां दितात. एकल्याक 6 म्हयने तावन मेळोंक आशिल्लो पाग मेळिल्ल्या पासत, पोट दूख गूण जाल्ल्या पासत, बरें काम मेळिल्ल्या पासत, गर्भकोशाचें ऑपरेशन सक्सेस जाल्ल्या पासत, रिपोर्ट बरो मेळिल्ल्या पासत, बायला गांवचें काम मेळिल्ल्या पासत, सीट लाभल्या पासत आर्गां दितात. सांत लोरेसा मरिफा देवाक जावं आर्गां आनी होगळाप. ಸ್ತುತಿಗಳ ಹೊಣೆಯಣಿಕೆ ದೇವ ಪ್ರಭು ದಿನವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಹೊಣೆಯಣಿಕೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. Alleluia, 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 Alleluia. सांत लोरेसा मरिफात मजत मागून आमी मागया. सांत लोरेसा मरिफात 8 जाण नेमाल पेवणे सोडून 2 जाणांक आर्थीक परिस्थिती बरी जावं, 3 जाणांच्या कुटुंबाच्या मध्ये एकवट मायमोग सोडून, 2 जाणांची किडनी पिडा गूण जावं, 4 जाणां भुरग्यांक सुडाळ उळोवंक, 3 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावं. सांत लोरेसा मजतीन 8 जाणांक परगामांत विजा मेळोवंक, 3 जाणांचे केस सोडचे रावंक, टेन्शन पयस जावंक, एकल्याची केसोळी गूण जावंक, 1 भुरग्याची कुडीमतीची भलायकी पाठी मेळोवंक, जागोन आवार जावंक, 4 जाणांच्या घरांत समाधान मेळोवंक, 6 जाणांचे बिझनेस बरें जावंक, 18 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक, 3 जाणांची हार्टाची पिडा गूण जावंक, इंटरव्यून पास जावंक, 3 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक, तुजे लागीं मागता आयक आमकां. दया सोम्या, दया तूं सांत लोरेसाच्या मजतीन दया दाखय. 3 जाणांक डायबिटीज बीपी शुगर नॉर्मल जावं, स्वंत घर फावो जावं, 2 जाणांचे रीण फारीक जावं. सांत लोरेसाच्या विशेष मजतीन समस्ये परिहार जावंक 40 आनी 12 जाण 40 आनी 2 जाणांक बरी भलायकी मेळ्ळो. 12 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोद मेळ्ळो. पासपोर्ट बेगीन मेळोवंक, कुटुंबांत मागण्याचें वातावरण रुता जावं, प्रमोशन मेळोवंक, एकल्या जाग्याचे दाखले कांय अडकळ नासतना बेगीन मेळो. पावसा वेळार जावं चावगडांतले रावोंक, एकल्याचे सामकोळ गूण जावं, 3 जाणांची आस्तमा पिडा गूण जावं, 5 जाणांच्या कोर्टांत केस जीक
मेळो तुझ्या लागी मागता आयका आमकां दया दाखय दया दाखय सालवेसाच्या मजते दया दाखय सांत लोरेसाच्या मजते 18 जाणां बरें काम मेळोवन एकल्याची सर्जरी बऱ्यान जावं फायब्रॉइड गुण जावं कॅन्सर पिडेतावन सुटका जावं 9 जाणां भुरग्यांचे देणे मेळोवन 13 भुरग्यांक परिक्षेंत पास मेळोवन एका कॉलेजींत एका भुरग्याक सीट लाबोवन हट पयस करून तवळ तवळ तोंडार पडची पड गुण जावं एका बापायचे मन परिवर्तन जावं ताणें बरें जावं 4 जाणांच्या मोतीची पिडा गुण जावं भुरग्यांक आवय बापायन सांगले उताराकून 2 जाणांचे काजार बऱ्या तरान जावं मोतीचे बे एंग्जायटी पयस जावच्या सांत लोरेसाच्या प्रत्येक तेसां पासून एकल्याचे पोटाचे सर समस्ये पर्याय जावं डायजेशन समज जावं ग्रीन फारीक जावं कॉलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी रिपोर्ट नॉर्मल दोगां भुरग्यांक बरी भलायकी मोतीचे समाधान मेळोवंक एका स्त्रियाचे फूल बॉडी रिपोर्ट नॉर्मल वेगान वडची डेंग्यू ताप व्हायरस पिडा गुण जावं गॅस्ट्रिकाची पिडा पाय वळचे रावंक इस्रायलीची विजा बेगीन जावं दुबय वेचें काम फावो जावं तुजे लागीं मागता आयका आमकां दया दाखय सोम्या दया दाखय देवाच्या वर्त्याक मस्ती ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುವಂತೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲೆಂದು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯೆ ತೋರಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯೆ ತೋರಿ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ದಯೆ ತೋರಿ, ದಯೆ ತೋರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯೆ ತೋರಿ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ದಯೆ ತೋರಿ. शेकी पावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जिवन बगी मरण मरोन सरकार तुझे संगता ससनाक देवा मोगळसूचे बाग आमा समेत सांफो कर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान गियाद माई आमची माई, मार्गदर्शकी पळणारांची आवय, तिची मजत माग्या. नमान बरे कृपेन भरलेले समी देव तुझे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचो क्रिस्टीन जेजू. भगवंत लोरेस मारती राम प्रसोत विनाती कर. प्रार्थुया येसर पदवेदारा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर सयत वरशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवशें कर म्हणून नाले येवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. एक ना अनेक कतराच्या पिडेन आमी कसत हांव. जेजू दैवीक वयज आमची पिडा सांत लोरेसाच्या मजतीन गूण करून दी म्हणून आतां आमी ह्या घडये मागोवन घेवया. सोम्याचे नवी आमचो आधार, सोम्या दयेन आयक मोचे मागणे. सोमी तुमचे सोवे असो, प्रार्थुया. सर पदवेदर आनी ससान देवा, तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतोन कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी सकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पदकाक शिक्षा जावंक रेवडलेल्या सर बंदपासांतलें तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयलेल्यांक तांकां तुज्या भक्तां लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसलिकांत तुज्या दैवीक सावस संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकाराक चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासरचें करीक भक्तिवंतान जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मोकल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्या आसो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ तुमचे सोवे आसो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची सोडवण आमकां लाभों. पातकांचे बोगसणे मेळों कुरपा लाभों. ह्या पवित्र तेलान माखल्या मारिफात पवित्र आत्म्याचे देणे आनी कुडीची सगळी पिडा गूण जावन पवित्र आत्म्याचे देणे लाभो म्हणून पवित्र आत्म्याची ससाई कृपा मागून घेवया. उबे रावया, पवित्र आत्म्याचे गीत गावया. देवाच्या आज्ञा बापाच्या आज्ञा सर्गीच्या देवोन ये. आज्ञा देवाच्या आज्ञा बापाच्या आज्ञा सर्गीच्या देवोन ये. आज्ञा देवाच्या आज्ञा बापाच्या आज्ञा सगीच्या देवोन ये. आज्ञा देवाच्या आज्ञा बापाच्या आज्ञा सर्गीच्या देवोन ये. सर्वेर तावून रूपा धरले मनशाक तूं
वर्षाक तुवे रूपी केले तू बापाच्या अत्या भय तू बळमोच्या अत्या के तू बापाच्या अत्या दीतो बळमोच्या अत्या अत्या देवाच्या अत्या बापाच्या अत्या सखीच्या देवान अत्या देवाच्या अत्या बापाच्या अत्या सखीच्या देवान दैविक सब्दू जावन आसलो सपुदाच्या सत्तेन संसार असलो दैविक सब्दू जावन आसलो सपुदाच्या सत्तेन संसार असलो तू कृपेच्या अत्या फळ तू देण्यानी वर्त्या तू कृपेच्या अत्या फळ तू देण्यानी वर्त्या अत्या देवाच्या अत्या बापाच्या अत्या सखीच्या देवोन अत्या देवाच्या अत्या बापाच्या अत्या सखीच्या देवोन बोगासो बांधू तुवे बांधो सर्गी सोवैभव तुवे सोड बोगासो तुवे बांधो सर्गीन सवैभव तुवे जोडलो तू मोगाच्या अज्ञा भय तू मोगमोच्या काळजात तू मोगाच्या अज्ञा भय तू मोगमोच्या काळजात अत्या देवाच्या अत्या बापाच्या अत्या सखीच्या देवोन अत्या देवाच्या अत्या बापाच्या अत्या सखीच्या देवोन ಪುರುಷಾಲಾರೆನ್ಸರೆ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೆ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷಾಲಾರೆನ್ಸರೆ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೆ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ ಬಂಧನ ಅರಸಿ ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿದಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷಾಲಾರೆನ್ಸರೆ ನಮ್ಮಯ ಜೀವನ ಪಾಲಕರೆ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ Muga-putra-same Angkat muri Ashirwad
जेजूच्या पवित्र काळजात आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद. भगवंतलो रेसा आम्हा बसत विनंती कर. भगवंत सुचे गुरुवे निवारक आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन.